Shikara para 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 kara 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 shikara kara 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 kara. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सुरगीच्या बाप्पा आम्ही तुका दिनवासताना वखणटा हे वेळापासत तुका वखणटा तुझ्या उतराची पोरगोटणी जाता आनी जो उतराची पोरगोटणी जाता थंय मनशाची सुटका जाता आमकां कळोन येता हे देवाचें उतर कित्याक जेजू म्हणटा तुमी 100 जाणां जातल्यान आनी सतत तुमकां स्वतंत्र करतले आमकां आनीक ह्या संवसारान देवाच्या उतरा शिवाय कितेंच स्वतंत्र करूं शकना त्या पासून जेजू तुका आर्गां दिता आनी तुका योगवारूय दिता पवित्र आत्म्या तुज्या उतराची पोरगोटणी करपाक तूं आमकां येद्या वखदां शिकयताय जोण एकल्याक कित्याक तुज्या उतराचे पोरगोटणी वरवीं आमचें जिवीत बदलता आमचें मन बदलता एक मन बदलपाची गरज आसा नरसुंगी जावपाक तेन्नाच जेन्ना आमच्या मनाची बदलप जाता तुज्या उतरा प्रमाणे तेन्नाच आमी देवाक कितें जाय आनी देवाक कितें बरें तें आमी करूं शकता आनी देवाचो आवडो आमचे सोवी जेन्ना आमच्या मनाची नंचुकी जाता देवाच्या उतरा प्रमाणे त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुवें आमकां सगळ्यांक वेचून काडलेल्या पासत हांव तुका आर्गां दिता तुवें म्हाका वेचून काडला हांवें तुका वेचून काडूंक ना हें उतर परगोटू तुवें वेचून काडला आनी तुवें म्हाका तो आत्मो दिलाय तो शिकोवपाक त्या पासत जेजू हांव तुका आर्गां दिता कित्याक तूं आमच्या खरेंच तूं वाट जाण आसा सोत जेन्ना आमी चुकता तें सोत आमकां स्वताचे वाटेर चलयता तूं जिवीत जाण आसाय तें शुभामपणाचें जिवीत दिवंक येयलाय तें इतलीं वर्सां आमच्या जिवितान चोर पातकां उद्देशी चोर आमकां पातकाचो सोय आसलो तितून आमकां सोडटालो नागयतालो इबाड करतालो पूण तूं जेजू तूं ह्या वेळार आनी आमच्या जिवितान जेन्ना सोत मारला तुजेर आनी तुका मानून घेतला सोमी आनी धोनी म्हणून त्या दिसा पर्यंत तूं आमकां आमची सुटका केल्या आनी तें शुभामपणाचें जिवीत दिवंक त्या उतरांसून आमकां तूं कळयताय सदांकाळ आयच्या कालच्यान पासून आमकां देवाच्या उतरान तूं भयणीच्या तोंडानसून उलयलाय त्या पासत जेजू ह्या शुभामपणाच्या जिविता पासत आनी तुज्या वाटे पासत आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमेन सगळीं कशीं आसा आशिर्वादीतूच आहा सगळीं कित्याक आशिर्वादीत आहा तर आमी आं एवढेन कोणूच सांगिना कित्याक आशिर्वादीक आहा आमी जो आशिर्वाद आमकां समजून येयला देवाच्या उतरा उद्देशी तो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक न्हू काय आमकांच दवरपाक आं दुसऱ्यांक दिवपाक न्हू तर आमी जेन्ना उलयता न्हू ती आमची कोळणी जातली जेन्ना आमी मनाची नंचुकी करता केन्ना हांव हो म्हाका आशिर्वाद हें म्हाका बरेंपण उतरान सुद्दां मेवलां तें हांव दुसऱ्यांक दिवपाक तयार आसा गाय जे आमी कितें शिकता हांगा एवरी मंथ म्हयन्याच्या म्हयन्यान शिकता न्हू आमी आमकां कितें बरेंपण मेवलां तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक तयार आसा वय हांगा आमचें हॉल भरून वचोंक जाय आसलें आमकां दिसता और बरोंक जाय आसलें आं बरें ओके थँक्यू जिजस सो आमी दुसऱ्यांक आमकां जें कितें मेवलां बरेंपण आमी दुसऱ्यांक शॅर केल्यार दुसरी जेजूची पावतली वय न्हू हांव तुमकां दुखयना एक टेस्टिमनी अशें सांगता आमी भायल्या गांवांत वयता न्हू सोलापूर थंय हांव एक डिफरंट पळयता तांकां जर पेखोणी मेवळी न्हू तांकां जर एक पेखोणी मेवळी एका दुयेंसांसून सुटका मेवळी एक बरेंपण मेवळें ती कितें करता जाणा आनीक घेवन येता हे म्हयन्याच्या म्हयन्यान ती मागीर सांगता टेस्टिमनी म्हाका बरें मेळ इवन एके भयणीची हांव सारकी टेस्टिमनी म्हाका खूब लायक जाली ती जावं जावं आसल्यो एकामेकाचें तोंड पळयनासलीं ती सांगता तोंड पळयनासलीं आमी जितली झगडटालीं इतली तोंड पळयनासलीं दोगांयचें आमी
एकली जेजूशी येयली कितें जालें आसूं एकली जेजूशी येयली न्हू तिणें कितें केलें म्हणून समजलें तुमी तिणें जायेक वचून आपणाचें सांगलें बरेंपण मेवलां तें तोंड पळयनासली तिका वचून आपूण सांगलें आनी दोगांय ती भुरग्यांक आपणाच्या घोवाक घेवन ती ह्या रिट्रीटाक लास्ट मंथ येयली हांव हांगा डिफरंट पळयतां सांगता सोच सांगता हांव पळयतां तें हांव तुमी नकळो हांगा पेखोणी घेता आनी तेच नाच जाता तांकां सोदची पडटा ब्रादर पासून विचारतालो आमी जेन्ना हें करतालीं ती लास्ट मंथ हिलींग करून गेल्या पेखोणी करून गेल्या ती खंय गेली कितलें डिफरंट आसा न्हू थँक्यू जिजस समजता आं आमी आमची पेखोणी आमी म्हणटा वटांनी म्हणटा काय आमी आशिर्वादीक आमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद वटांनी म्हणटा काय आमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद खरेंच आमी जाता काय आमच्या एक्शनीन आशिर्वादीक एक्शन कोळणी गरजेची भावार्थ तर आसा जाल्यार भावार्थाक कोळणी आसूंक जाय म्हणटा तशेंच आमच्या उतोर जें उलयता तेका कोळणी आसूंक जाय समजता आमी कितें करपाक जाय आमी आमकां मेवलां तें आमी शिकतलीं मेवलां तें आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जाय आयज आमी पळोवया मार्क 11:12 ऑनवर्ड्स पळोवया जेजू आजिराच्या झाडाक श्राप सोडटा तें टॉपीक तेजें मार्क 11:12 The next day, Jesus was leaving Bethany. He was hungry. He saw a fig tree with leaves, so he went to the tree to see if it had any fig going on it, but he found no figs. On the tree, there was only leaves, because it was not the right time for the fig to grow. कोंकणीन पळोवया आमी वाचून दुसऱ्या दिसा बेथान्याक थावन येताना ताका भूक लागली कोणाक जेजू एका गांवांसून येतालो आनी थंयसून तो गांवांसून येताना तेणी पळयलें एक ताका भूक लागली फुडें पोयस तावन ताणें एक पाळलेलें आंजिराचें झाड देखलें तेणी कितें देखलें एक झाड आजिराचें झाड देखलें पानांनी भरलेलें न्हू पानांनी आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हणून तो पळोवंक गेलो पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना पानां बगर ताका कांयच मेळोंक ना आतां जेजू कितें पळोवंक गेल्लो भूक लागल्या म्हणून कितें तरी फळ एक फीग मेळटलें आजिराचें झाड अंजीर मेळटलें म्हणून तो गेलो म्हणटा थंय आजिराचो टायम नासलो पूण तें झाड म्हणटा पानांनीच भरलेलें न्हू फुडें पळोवया आमी मागीर हांव एक्सप्लेन करता सो जीजस सेड टू द ट्री ब्रदर मातशें सकयल वर सो जीजस सेड टू द ट्री People will never eat this fruit from again. Flower heard him say this. कितें म्हणटा जेजू आं ते झाडांनी भरलेलें फळ पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना तर तो आंजिराचो काळ नासलो न्हय आसलो आनी ताणें जेजून आंजिराच्या झाडाक म्हटलें ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक
पावचो ना. आमी पळोवया झाड कशें असलें आजिराचें आनी ताका झाडाक कितें असलें पानां. आतां पानां कोणाक दुसऱ्यांक काय पानां झाडाकूच न्हू यूज जायना म्हणजे आतां आमी करता पूण एक्चुली पानां झाडाकूच न्हू. आतां हें झाड कसलें असलें आपणाचें चिंत्तालें काय दुसऱ्याचें चिंत्तालें. पानांनी भरलेलें झाड आपणाचें चिंत्तालें पानां तेकाच न्हू फ्रूट दुसऱ्यांक फ्रूट असलें तिका. आमी कोण जाल्या पानांनी भरलेलें झाड आमी कोण काय आमचेच आमी चिंत्ता सेल्फीश. आमी सेल्फीश जाल्या काय आमी फ्रूट जाल्या दुसऱ्यांक. आतां हें पानांनी भरलेलें झाड फक्त कोणाचें चिंत्तालें आपणाचेंच आपणाचेंच. आमी जायते खेपो आमी आमची बायल भुरगीं पुरो न्हू आनी दुसरें जाय आमकां शेजाराक कितें जालां हे कोणाक पडलां ते शेजारी उपाशी बसून आसले जाल्यार आसा न्हू आमचे कोळणेन हितून. तेन्ना आमी कोण काय पानांच आसा न्हू झाडाक आमच्या समजता. हा पानांच आसा आमी पानांनी भरलेलें झाड आमचेच आमी चिंत्ता. एक बायल सांगताली आमकां ती सगळें रिलीजन सगळें आसा भयणी कडेन तेजे पूण शेजाऱ्याक बायल बरी ना. हांवें म्हटलें तिका तूं कित्याक करिना हे तिणें म्हाका जायतें वायट केलेलें आसा म्हणून हांव तिका पळयना. हें झाड कसलें पानांनी का फ्रूट आहा तिका आं पानांनी. आमी आसा काय तशी आमी एकामेकाचो हुस्को ना आमकां जाल्या काय आमी फक्त पानांनीच भरलेलें झाड जातली फ्रूट ना आमकां. रायट टायम नासलो म्हणटा पूण जेन्ना संवसारांत देवान रचलो तेन्ना झाडां पेलां 7 दीस उरले तांकां टायम दिल्लो काय अमक्या टायमाचेर अमके फ्रूट दिताले म्हणून. देवान जेन्ना संवसार रचलोलो 7 दीस ते टायमाचेर दिलां सगळें काय रचलें म्हणून दिलां सगळें बरें. त्या झाडान सदांच फळां दिवपाक जाय न्हू. कोणी कितें केलां तेंच्यांनी सदांच तांकां एक बी दिल्या ती सदांच वाडोवंक जाय. सिस्टर सांगताले एक आंब्याचें बी दिल्यार तेजे भितर वाडोवन आनीक जालें तशें थंय कितें टायम आसलो ना. ताका लागून जेजू ताका टायम ना रायट टायम झाडाचें ताका हें ना आमकां टायम. आनी जेजू तिका श्राप सोडटा कित्याक तें आपणाचें चिंत्तालें आपणाचें दुसऱ्याचें ताका पडोंक नासलें. ते झाडाक दुसऱ्याचें पडोंक नासलें फिग ट्री ताका लागून ताका श्राप सुट्टा एक्चुली. आनी तो कितें म्हणटा ह्या फुडें ह्या झाडाचें फळ कोणूच खावंक पावचो ना. चॅप्टर वर्स 20-21 कितें सांगता पळोवया. ह्या फुडें तेणी कितें म्हटलें ह्या फुडें ह्या फळाचें ह्या झाडाचें फळ कोणूच खावंक पावचो ना ह्या फुडें आनी ते कितें म्हणटा 11-20 ब्रदर 11-20. दुसरे सकाळी तेवशिल्यान वेताना ते आजिराचें झाड पाळाक थावन सुकलेलें ताणें देखलें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हटलें पळय राबीबी मुझे गुरुजी तुवें शिरापलें आजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजून जाप दिली देवाचेर भावार दवरात पुरो इतलेंच. कितें Jesus Peter remembered the tree and said to Jesus, Teacher, look, yesterday you told that fig tree to die. Now it is dry and dead. हांगा श्राप अशें थंयसर कस दिला न्हू. तुवें एस्टेडे ते कॉस्ट केलें झाड तुवें श्राप सोडलें झाड मेलें पूण जेजून थंय श्राप म्हणूंक नासलें. जेजून कितें म्हटलेलें ह्या फुडें ह्या झाडाचें फळ कोणूच खावंक पावचो ना. आतां श्राप म्हणटा तो जेन्ना आमी दुयेंसाक पिडेक श्राप सोडटा
जेन्ना आमकां डॉक्टर रिपोर्ट दिता तेन्ना ते झाड मरतले, ते दुयेंस मरतले न्हू. भावार्थान जेजून सांगला तशें मरतले. आनी कितें म्हणटा जेजू, या फुडें ह्या झाडाचें फळ कोणूच खावप, या फुडें ह्या दुयेंसाचें फळ कोणूच खावंक पावचें ना. म्हणजे दुयेंस वाडचें ना. आमी उलोवंकूच ना म्हणून तें वाडलें न्हू दुयेंस. समजता कितें, जेन्ना आमी श्राप सोडटा न्हू तेन्ना त्या ह्या फुडें ह्या दुयेंसाचें हे पिडेचें कोणूच फळ खावंक पावचें ना. अशें न्हू तें. समजता. आमी जेन्ना श्राप सोडटा दुयेंसाक तेन्ना ह्या दुयेंसाचें फळ कोणूच खावंक फुडें पावचो ना. आमकां जायतीं जाणां म्हणटा, म्हाज्या जनरेशन, म्हाज्या हेंकाच आसलें न्हू दुयेंस, हें डॉक्टर पासून सांगता न्हू, विचारता डॉक्टर एक दुयेंस जिन्स जिन्स हे तुमच्या कोणाक तरी ब्रदर म्हणटा जिन्स म्हणजे आदल्या कोणाक तरी आसलें, फॅमिलीक आसलें. आतां जर आमी श्राप सोडला जाल्यार तुका जातलें आमकां. आतां हांवें सोडलें, आमच्या फुडें कोणाक जातलें दुयेंस. म्हाका डॉक्टरान एक दुयेंस सांगला XYZ. ओके, हांवें त्या दुयेंसाक श्राप सोडला म्हणजे ह्या फुडें हें कोणाकूच जावचें ना. श्राप सोडलो ते फुडें जातलें. लायफ एंड डेथ, वर्ड्स हॅज अ पावर. जिबेर मरण, जिवीत आनी मरण आसा, आनी उतराचे पदवी आसा. जे कितें उलयता तें घडटलें. तो तूं उलयताय हें दुयेंस, ही पिडा आनी फुडें आमची सोडची ना, सोडटली. जितू तेच सांगता न्हू, ह्या फुडें ह्या फळ झाडाचें फळ कोणूच खावंक पावचें ना. जेन्ना आमी सेल्फीश जाता तेन्ना आमकां अशें लागतलें मातशें तरी, पूण आमी सेल्फीश जावंक जायना. जेजू आमचो आपणाक चिंतलेलें जाल्यार आमी हांगा बसतलीं आसलीं. आमी खंय आसलें खबर ना न्हू, खंयच्या पथकान मरतलीं आसलीं आमी. पथकाचें मरण आसलें न्हू. आमी उद्या सकाळीं शिकला न्हू, जेजून आमकां जिवीत दिलां, इंटरनल लायफ, रायचियसनेस लायफ, बरें जिवीत दिलां. एका मनशा वरवीं मरण येयलें आदामा वरवीं, आनी जेजून आमकां साश्रीक जिवीत दिलेलें आसा. तें जिवीत आमी पळयतलीं आसलीं. ब्रदर परत आमी ते 12 या 11, 12, 13 मातसो वयर चल. Jesus answer म्हणटा. थँक्यू जीजस. Jesus said to these three. एके कडेन Jesus answer 14 कितें आहा पळय. आनीक ताणें आंजिराच्या झाडाक म्हळें, हे फुडें केन्नाच तुजें फळ खावंक कोणूच पावना जावं. तेन्ना ताका दिसलें न्हू, एके कडेन आहा जीजस आन्सर म्हणटा. जेजून ताका पोर्तिपाळ म्हटलो. म्हणजे ते झाड तेजे कडेन उलयलें न्हू. झाड तेजे कडेन उलयलें, ही आन्सर म्हणटा. जीजस आन्सर. ब्रदर पळयता तूं खंय एका ट्रान्सलेशनान आहा जीजस आन्सर सेट आहा पळय, जीजस आन्सर म्हणटा. आन्सर केन्ना करता आमी? आन्सर केन्ना करता आमी? कोणी आमकां प्रश्न केलो म्हणटकूच आन्सर करता न्हू. ओके, KJV आहा हय. And sing victory after having Jesus answered and said unto this, no man eat fruit of the year after forever. And his disciple heard it. त्यांच्या शिसांनी ऐकलेलें. पूण ही आन्सर आमी केन्ना आन्सर करता? कोण आमकां क्वेश्चन करता, कोण आमच्याशी उलयता तेन्ना न्हू. आतां हे झाड जेजू कडेन उलयलें आसतलें न्हू. कितें म्हणटालें आसतलें जेजू? आमी ल्हान आसतना कितें करतालीं? आतां कोणी कितें सोदूंक येयला बीन म्हणटकूच आमी चावयतालीं न्हू. चावयना कुय कुय तुका मेळोंक ना अशें. एक्चुली झाड मुनानसून मरता पयलां तुमी केन्नाय? वयरसून न्हू. पूण हें मुनानसून मेलें. आतां आमी जेन्ना दुयेंसाक बीन श्राप सोडटा तें मुनानसून मरता, परते किल्लोन येयना. पूण आमी हांगा परत आमचें तें परत उलयता न्हू, आमी परत
उलयना, आमी त्या दुयेंसा कडेन उलयना जेजू भाशेन. लायटीचें बील उलयता आमचेशी, नळाचें बील उलयता, परत उलयता न्हू. मागीर आमी परतीपाल म्हणटा व्हडलें बील येयलें, एक्स्ट्रा बील येयलें, आमी बडबडीत रावता न्हू. उलयता परत आमी तेजेशी. नेक्स्ट मंथ आमकां सारकें लेस बील येतलें म्हणटा आमी. हांव एकदां घरा गेल्ली, घरा गेले जाल्यार पयलें हांवें बील सुबेज येयला आनी ती बडबडूंक लागली, तूं घरान आसतना बील येयलें इतलें, म्हणजे जॉयंट फॅमिलीन. हांवें म्हणलें पळय नेक्स्ट मंथ न्हू म्हाका सारकें लेस बील येतलें, सारकें. हांव त्या बिला कडेन उलयली. कित्याक? हांव तें म्हाका टायमूय ना वचपाक, कित्याक आमी देवाच्या कामांक बिजी आसली तेन्ना, वचोन तें पळोवपाक. म्हणून आतां उलोवचें पडलें न्हू, तें पळयतलो कोण. नेक्स्ट मंथ येतलें म्हाका बील सारकें सारकें म्हणजे सारकेंच लेस येतलें. हांव उलयलें आनी येयली. आमी उलोवपाक जाय, खरेंच नेक्स्ट मंथ म्हाका सारकें कमी बील येयलें. ती सांगपाक लागली म्हाका, पळय पळय तुका बील सारकें आमच्या परस लेस. सो आमी उलोवपाक जाय. आमी उलयना तें सिट्युएशन तें आसता तेजे कडेन आमी उलोवंक सोदिना. आमी आयकता आनी ओगी रावता. तें मागीर आमची रात चलयता, परत परत चिंतनांनी. ताका लागून जेजू आमकां संवय आसूंक जाय उलोवपाचें, प्रॉब्लमा कडेन उलोवपाचें. एकदां आमकां गरीबसाण, उणेपण पयशांचें उलयना आमचेशी. वयता थंय मार्केटान गेले, आसूं हें घेवचें न्हू, कित्याक लॅक आहा. आमी उलयता जेतून म्हाका सगळ्यात गरजांनी म्हाजो देव पावला, म्हाज्यो बँकी म्हणजे कितें आसा त्यो वस्तू सगळ्यो बरोवन वता. उलयता आमी तें लॅकूच उलयता न्हू परत परत. उणेपण उलयना आमी, तेजे कडेन आन्सर दिता. जेजू म्हाज्या पासत गरीब जाला. कित्याक गरीब जाला जेजू? तो गरीब आसलो? जेजू गरीब आसलो? तो गरीब कित्याक जाला? आमकां गिरेस्त करपाक. जाल्यार आमी उणें कित्याक आमकां? ते उलयता न्हू गरीबसाण आमचेशी उलयता न्हू, आमचे कडेन उणेपण उलयता न्हू, तेन्ना आमी परत ताका आन्सर दिता काय? आन्सर दिता ताका, जेजू म्हाजे पासत गरीब जाला, म्हाका गिरेस्तकायेन सगळी तो गिरेस्त आसलो, ती गिरेस्तकाय म्हाका दिवंक तो गरीब जाला. उलयता काय परत परत आमी कोणाकूय सांगता हांव गरीब न्हू. आमी जर म्हणटा जाल्यार जेजू आमच्या पासत बेश्टोच मेला. तेणी बरयला 2 Corinthians 8:9 न्हू, तेणी बरयला 2 Corinthians 8:9. ब्रदर मागीर आमी हांगा परत येवया. पळोवया जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता. आमी गरीब, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that through he was rich, and for your sake he became poor, that you through his poverty might be rich. कितें सांगता आमकां? तो देवाचे दोळ्या लायेन तो कोण आसलो? गिरेस्त आसलो. तुका आनी म्हाका गिरेस्त करच्या खातीर आपूण त्या खुर्साचेर दुबलो जालो. आमी आन्सर दिवपाक जाय. आमी आन्सर दिता आसता. जेजू क्रिस्तान आमच्या सोम्या कितले उदार काळजान आमचो मोग केलो. तें तुमी बरी वळखता. तो गिरेस्त आसलो, पूण आमचे मोदे येताना आमचे पासत गरीब जावन आयलो. अशें ताच्या गरीबपणा वरवीं तुमी देवीक देण्यांनी ग्रेस्त जावची म्हूण ताणें अशें केलें. समजता? जेजू गरीब आसलो. समजता न्हू? जेजू गरीब आसलो ना. आमचे मोदी जेन्ना येयलो, मनशाचे मोदी
येयलो तेन्ना तेणे आपणाचे गरीबसाण आपणाचे गिरेस्त काडल्याने आमकां दिल्याने आपूण कितें जालो गरीब जालो विंगडो जालो एक दरिद्र म्हणून एके कडेन आसा आमच्या पासत कोणाक लागून जालो आमकां आमी हे जेन्ना ते उलयता आमचे कडेन जेन्ना गरीबसाय आमचे कडेन उलयता तेन्ना आमी उलोवपाक जाय हांव गिरेस्तकायेन बळ्ळलो आसा जेजू वरवीं हांव गिरेस्त हांगा न्हू आमची चिंतना बदलूंक जाय आमी हांगा हांव गिरेस्त सदांच म्हणपाक जाय हांव तुका कितें जाय न्हू सदांच म्हणपाक जाय समजता आतां आमी डॉक्टरा कडेन वयता डॉक्टर आमकां एक कितें दिता रिपोर्ट दिता न्हू हें दुयेंस आसा इतलीं वर्सां तुका कांय जावचें ना तुज्यान म्हणजे दिता न्हू एक भयण आमच्या कॉन्फरन्स क्लासीन सांगताली तिका चॅकअप आसलें म्हणटा बायला गांवांत तो चॅकअप आसलो थंयचो तिका सांगलें एक डायबिटीज डॉक्टराचो रिपोर्ट देवाचो ना डॉक्टर रिपोर्ट सांगलें ताका डायबिटीज तुजी हाय आहा 400 काय कितें ती म्हणटा आपणें म्हणटा सांगलें नेक्स्ट टायम म्हाका ना म्हाका तिणें थंयसरूच उलयलें हो रिपोर्ट म्हजो न्हू हांव नेक्स्ट टायम येतलो तेन्ना तुका दाखय नेक्स्ट टायम म्हाका सोमतीच अपॉयंटमेंट बूक कर तेंची अपॉयंटमेंट घेवची पडटा सोमतीच बायल्या गांवांनी सोमतीच सांगलें तिणें म्हाका अपॉयंटमेंट म्हाजो रिपोर्ट हो न्हू हांव नेक्स्ट टायम येता तुका दाखयता म्हणून म्हाजो रिपोर्ट कितें पळय तो हांव कोण ती सोमतीच उलयली न्हू आनी नेक्स्ट टायम तिणें अपॉयंटमेंट मेवळी तेन्ना तिका कितें जालें कांय ना नॉर्मल सगळो रिपोर्ट अशें आमी उलोवपाक जाय बोल्डनेसान कॉन्फिडन्सान उलोवपाक जाय ह्या रिपोर्टा कडसून आमी उलोवपाक जाय आमकां खबर आहा दुयेंस कोणा कडसून येता सैताना कडसून येता दुयेंस देवा कडसून येता थोडी म्हणटा देवान दिला देवा कडसून येयना देवा कडसून येयलो जेजूक तो देव आमच्या पासत ते जेजू खुडसार मारचो नासलो न्हू देवा कडसून दुयेंस येयल्यार जेजू खुडसार मरतलो आसलो देव धाडटलो आसलो ना न्हू सगळें सैताना कडसून येयला सो आमी कितेंय जाल्यार सैताना आमी झगडोन घेवपाक जाय आनी झगडोन घेवंक जाय देवाच्या उतरांसून कित्याक तो आत्म्यान आसा ही फायट कसली ही आतां दुयेंसाचे सगळी गरीबसायांची आत्म्याची फायट आत्म्याची कुडी आत्म्याची न्हू सॉरी कुडीची न्हू फायट हेची जे आत्म्यान आत्म्या कडेन झगडोंक जाय ताका लागून आमी देवाचें उतर घेवन करता देव आत्म्यान तेंचे कडेन झगडटा जेन्ना आमी देवाचें उतर घेवन झगडटा तेन्ना समजता कळटा कितें तरी आतां दुयेंसां सांगलें म्हणून आमी हांगा चिंतूंक जायना आमी जेजून आमच्या पासत कितें केलां काय तें उलोवपाक जाय जेजू म्हज्या पासत त्या म्हाजें दुयेंस घेवन ह्या खुडसार 2000 पयलीं मेलोलो आसा दुयेंस घेवन म्हाजें पातो घेवन मेलोलें आसा तेच्या गायांनी आमी बरीं जालीं आमी उलयना आनी आमी घेयना जेजून उलयलें जेजून दुसरे दिसाक पयलें न्हू डिफरंट कितें तें आमी जेन्ना श्राप सोडटा न्हू मुनानसून एक्चुली अपरुटेड मुनानसून मत आमचें मुनानसून अपरुटेड सगळें नाश जाता आमचे कुडींतले दुयेंस पासून नाश जाता आनी तें दुयेंस आमचे फॅमिलीक चलचें ना कित्याक जेजून ऑलरेडी उलयलेलें आसा आमी उलोवपाक ह्या फुडें ह्या झाडाचें फळ कोणूच खावचें ह्या फुडें हे दुयेंसाचें फळ कोणूच खावचें ना आमी उलयला जेन्ना आमकां डॉक्टरान दुयेंस सांगलें आमी श्राप सोडलो आमी ओगीत रावली श्राप सोडला ओगीत रावली पूण आमी फुडें उलयलां ह्या फुडें हे झाडाचें हे दुयेंसाचें फळ कोणूच खावंक पावचो ना कित्याक दुयेंस जेजू कडसून येयना देवा कडसून दुयेंसां येयना सो आमी उलोवंक जाय आन्सर केलो म्हणटा ताका लागून आमी उलोवपाक जाय एका एका सिट्युएशनान आमी उगी रावंक जायना आमी उलोवपाक जाय आमी फुडें शिकतलीं उलोवपाक कितें तें ह्या फुडें फळाचें फळ खावचें ना आमी तेच्या फुडें पळोवया वर्स 20 आमी पळयलें पिटरान कितें केलें दुसरे दिसाक पयलें पिटर न्हू तेच्या वांगडा शिसांनी आयकलें म्हणून दिला हितून न्हू मार्क 11 ब्रदर मार्क 11:20 पर्यंत तेणें आयकलें आनी तो शिसान आयकलेलें पेद्रू सदांच हुशार आसलो आयकून रोखडोच विचारतालो बायबलान पयशे जाल्यार पिटर रोखडोच आन्सर करतालो
इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे मागीर दुसरे दिसा सकाळीं पळयलें तेंच्यांनी ही पास फ्रॉम द ही सॉ द ट्री ड्राय अप फ्रॉम द रूट मुनानसून तें झाड सुकलेलें. आतां आमी चिंतूंक जाय आमी जेन्ना गरीबसाण दुयेंसाक श्राप सोडटा तेन्ना आमी चिंतूंक जाय अहेंच जाता. कितें जाता मुनानसून मोडटा. पूण आमकां रोखडें एकदां आमकां रोखडें दिसना न्हू ना न्हू. मागीर आमी आसूं जायना दिसता वर्क जायना जेजूच्या टायमाचेरूच श्राप सोडलेलो हें आतां. एकदां कितें जाता ना आमी जाणा केन्ना आमकां पेखोणी बी लेट मेळटा. आमी केन्ना कोणी तरी बर्फ आयस हातीन घेतला दवरला हातीन दवरला असो दवरला ब्रदर दवरला केन्ना बर्फ हातीन आयस दवरला. कितें जाता मागीर खूब वगत दवरला आनी सोडला उपरांत कितें जाता हात खंय दिसता न्ही तेजे आयस आहा खंय दिसना सोडलो तरी सेप तोच आसता. तशेंच एकदां आमच्या लायफान तशेंच आसता. आमकां जेजून ऑलरेडी पेखोणी दिलेली आसा पूण आमी तसो बर्फ धरून म्हणजे खूब वर्साचें न्हू पूण आमी सोत मानूंक जाय. आमकां केन्ना पेखोणी आमचे दुयेंस सोडून वयतले आमी कंटिन्यू देवाच्या उतरान रावपाक जाय. ते दुसरे दिसात म्हणटा सकाळीं पयलें जाल्यार तें झाड मुनानसून मेलेलें आसा. And Peter calling to remembrance said unto Master, Behold, the fig tree which is you cursed away, he withered away. तुवें तें झाड मुनान तुवें श्राप सोडलेलें तें झाड कशें जालें सुकून पडलें म्हणटा तो दुसरे दिसात. आमची दुयेंस पिडा आमचे डॉक्टर आमचे प्रॉब्लम जेन्ना आमी श्राप सोडटा ते आमी जाणात जर जेजून हे हांगा श्राप सोडले आनी मेले जाल्यार आमच्या जिवितांतले सगळे प्रॉब्लम तशेंच मेले सुकून गेले मुनानसून. पूण आमकां भावात आसूंक जाय. आतां कितें म्हणटा तो जेजू कितें सांगता तांकां And Jesus answering and said to them, have faith in God. Have faith in God. देवाचेर भावात धर म्हणटा न्हय कोंकणीन भावात विस्वास वट्टो न्हू भावाताच्या परस विस्वास वट्टो आसा. भावात म्हणटा तो भावात धर दिसनाच्या वस्तूचेर भावात धर. भावात म्हणजे कितें तर भावात म्हणजे कितें दिसनाच्या वस्तूचे सोतमान. भावात म्हणजे जें कितें तूं मागून येयलाय तें तूं सोतमान बरें जालें आनी म्हाका मेवलें म्हणून. Hebrew 11:1 पळोवया आमी. भावात म्हणजे कितें तें ब्रदर परती येवतले आमी हांगा. भावात म्हणजे कितें भावात एक बुनियाद कशी आमची वो भावात आमचेशी आसोकूच जाय. भावात तर आमचेशी ना जाल्यार आमी देवाक मानवलेली जायना. आनी हो भावात पळोवया. नाव फेथ इज अ सबस्टन्स एक वोस ऑफ थिंग्स होप फॉर द एविडन्स ऑफ थिंग्स नॉट सीन. कितें म्हणटा आमकां आतां कोंकणीन पळोवया. तर भावात म्हणजे कितें भावात म्हणजे कितें भावात म्हणजे कितें देवान बासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयताना भावात आमकां ह्या बरवशान तीर दवरता. आनी आमकां दिश्टी पडना ते वस्तू खरेंच आसात म्हणून होच भावात आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. कितें भावात म्हणजे कितें बरयल्या आमी वाट पळोवन आसा म्हणटा. ह्या देवाचे उतर जे कितें बरयलां न्हू तेजेर वाट पळोवंक येता आनी तें दिश्टी पडना. तें आसा आमच्या जिवितांत दिश्टी पडना पूण आमी सोत मानता. आतां आमी चिंतताले न्हू जेजूच्या गायनी बरें जालें आमी सोत मानता कितें आमी जरी बरी जावंक ना आमी सोत मानता कित्याक भावार्थ सांगता दिसनाच्या वस्तूचेर आमकां सोत मान आनी बरी जाली.
समजता ओ भावार्थ आनी 11:6 पळय फुडें कितें सांगता ते आनी हो जर भावार्थ आमकां दिसनाच्या वस्तूचेर आमी स्वत मानिना आनी जाल्यार आमी देवाक कशीच मानलेली जायना भावार्था विरेन कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हणून आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हणून भावार्थ दवरूंक जाय आतां आमी हांगा पासून येयल्या जाल्यार आमी कितें घेवन येयल्या भावार्थ घेवन येयला आनी भावार्थ तो दिसना ते वस्तूचे जे कितें हांव मागोंक येयला म्हाका दिसना पूण म्हाका मेवळें हो भावार्थ घेवन आमी हांगा येयल्या म्हाका दिसना पूण हांव स्वत मानता की हांव ऑलरेडी बरें जालें आनी म्हाका कितें जाय तें ऑलरेडी म्हाका मेवलें हो भावार्थ आनी हो भावार्थ ना जाल्यार आमी कोणाकूच देवाक कशीच मानूंक जायना देवाक आमी कशीच मानलेली जायना आनी तो म्हणटा हांगा येतोल्यांनी भावार्थ धरूंक जायो हांव हांगा हाजीर आसा हांव आनी तो तुका इनाम दितलो तो कितें मागता तें असलो भावार्थ घेवन आमी येवपाक जाय म्हणटा समजता आमी देवाक कशी मानवलेली सोदता न्हू डिफरंट वे न्हू आमच्या वस्तूकी आमी कितें कितें करूंक सोदता न्हू सिस्टर देवाक मानवूंक आमी कितें करता हय पूण देव आपणाक कितें जाय म्हणटा भावार्थ पूण आमी भावार्थ म्हणजे आमी दिसनाचे वस्तूचे स्वत मानता आनी देवाक मानवलेली जावपाक देव हांगा हाजीर आसा आनी तो म्हाका दिले म्हणून आमी स्वत मानता काय आमी दुसरे वस्तूंनी आमी देवाक मानूंक सोदता देव म्हणटा फक्त भावार्थूच आसूंक जाय जे कितें हांव मागोंक येयला तें म्हाका देवान ऑलरेडी दिलें त्याच भावार्था वरवीं आमी देवाक मानवलेली जाता अब्रामाक कसो मानवलेलो जालो सिस्टर ताका दिसतालें हय तसलो आनी तो मानवलेलो जालो न्ही देवाक ही प्लीज वीथ गॉड न्हू कित्याक ताका दिसनासलें न्हू ताका देवान एक ताका भासवणी दिल्ली 75 इयराचो 75 वर्साचो आसतना ताका एक भासवणी एक प्रॉमीस दिल्लें कितें तूं खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो समजता तूं खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो ही भासवणी केन्ना दिल्ली 75 वर्साचो आसतना ताका दिसनासली पूण तेणी स्वत मानलें आनी तेन्ना केन्ना ती पूर्ण जाली 100 वर्साचे 25 वर्सां तेणी भावार्थ धरलो दिसनाच्या वस्तूचेर आनी ताका भावार्थाचो आनी देवाक तो मानवलेलो जालो ताका भावार्थाचो बापूय म्हणटालो देवाक मानवलेलो जालो तो मानवलेली कशी जाता आमी देवाक जेन्ना आमी देवान आमकां एक भासवणी दिल्या बायबलान ते दिसना आमकां आमी स्वत मानता तेन्ना आमी देवाक मानवलेली जाता स्टार्टींग आमकां कोणी देव कितें मानवलो असो करूंक जाय तशें करूंक जाय स्टार्टींग तेन्ना आमकां देवाच्या उतराची समजुणी नासली तेन्ना कितें कितें सांगल्यार आमी करतालीं पूण जेन्ना म्हाका देवाच्या उतराचें हें Hebrews 11:6 but without faith it is impossible to please him for he that come to God must believe that he is and that he is a rewarder of them that delightly seek him कोण ताका सोदता न्हू सारको काळजानसून तेजे तो मानवलेलो जाता ताका सोदता तो दिसना पूण तो उतरांसून दिसता आमकां दिसता न्हू उतरांसून जिवो आसा उतर म्हणजे जेजूत सो भावार्थ नासतना देवाक कोणूच मानवलेली जायना सो भावार्थ जावं जेन्ना आमी एक सुवातेर येता न्हू ते सुवातेर देवाच्या दोगां तिगां एकठांय जाता न्हू थंय जेजू हाजीर आसा हो भावार्थ आमी भावार्थ धरता हांगा जेजू हाजीर आसा 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 कसो आसा दिसना आमकां व्हरून दवरलेलें आसा न्हू तो हाजीर आसा म्हणून हांगा म्हणून आमी स्वत मानता
आनी खरोच जेजू हाजीर आसा. तिचें उतर परगट्टा न्हू. उतर म्हणजे जेजू तो उतरान हाजीर आसा आमचेशी. तो दिसना पूण आमी स्वत मानता. तोच भावार्थ. कळटा भावार्थ म्हणजे कितें तें? जें कितें आमी मागूंक येयलां तें दिश्टी पडना. पूण आमी स्वत मानता तें मेळ्ळें आमकां. समजता न्हू भावार्थ? आतां तेका लागून परत या मार्क 11:22 कितें म्हणटा? हॅव फेथ म्हणटा तो न्हू. थँक्यू जीजस. जीजस आन्सर एंड सेड टू देम, हॅव फेथ इन गॉड. देवाच्या उतराचेर भावार्थ आसूंक जाय. भावार्थ देवाचेर आमकां भावार्थ आसा न्हू, म्हणून आमी हांगा येयल्या म्हणटली न्हू. भावार्थ आसा म्हणटली कितें आमी कित्याक येयल्या तर भावार्थ आसा म्हणून येयल्या न्हू. हय, आमकां भावार्थ आसाच. एकदां न्हू आमी केन्ना रिच आवट करूंक वयता न्हू आमी कोणागेर, तांकां विचारता तुमकां भावार्थ आसा? वय आमकां भावार्थ आसा, सारको भावार्थ आहा जेजूचेर. सिस्टर भावार्थ आहा तुमकां? वय म्हणटा. भावार्थ आल्या कितें एक तुजे कडेन कितें आसा भावार्थ आसा म्हणून? आतां आमी भावार्थाचेर शिकता म्हणटकूच सारकें वचया. भावार्थ आसल्यार आमचेची कितें आसूंक जाय? देवाचें उतर. कित्याक देवाचें उतर आसूंक जाय? रोमन्स 10:17 ब्रदर कोंकानीन वाचतालो. म्हाका हांगा शिकोवंक जाय तें. म्हणटोच रोमन्स 10:17 म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. भावार्थ उत्पन्न जावचो. क्रिस्ताचो संदेश कानार पडून तुमचेशी कितें जावंक जाय? भावार्थ उत्पन्न जावचो. आतां आमचे कडेन भावार्थ जाल्यार आमचे कडेन कितें जावो? क्रिस्ताचो संदेश. जर आमी जाल्यार तुका भावार्थ आसा, तुजे कडेन कसले एविडन्स आसा तुजे कडेन भावार्थ आसा म्हणून? कितें उतर आहा देवाचें? दितलो. दिलें खुर्साचें तेणी आजून परत मरतलो तुका जिवीत दितलो तो. तुका बरें करतलो परत खुर्सार मरोन. तेणी ऑलरेडी खुर्सार मेला आनी बरयला म्हज्या गायन तूं बरें जालाय. आतां पॉस्परेट म्हणटा तूं, आतां तुवें वाचलाय जेजू तुज्या बसत गरीब जालो. तुका पॉस्पेरिटी म्हणजे श्रीमंतान भरपाक न्हू. परत तुवें म्हणटाय तूं तो ऑलरेडी करून दवरला. इट इज फिनिश. सिस्टर म्हणटाले इट इज फिनिश. हे सगळें संपापले. हे सगळें करून दवरला. तुका गिरेस्कायेन बोल्ला, तुका पातकाची सुटका दिला, तुका दुयेंसांतली सुटका दिल्या. दितलो न्हू, कायजांसात सत न्हू. तुका भावार्थ कसो येता? कसलें उतर आयकून? समजता? आमकां भावार्थ कसो येता तो? देवाचें उतर आयकून आनी आतां कोणी सांगलें आमकां भावार्थ आसा आनी उतर ना. भावार्थ संवसारा भाशेन काय देवा भाशेन? आनी देवाक कसलो भावार्थ जावो? देवाचें उतर आयकून येता पळय, त्या उतराचेर सून भावार्थ येता. तें उतर आमी उलोवंक जाय, तेन्नाच आमकां भावार्थ येता न्हू. सो देन फेथ कम्स बाय हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर परत आयकून आमकां भावार्थ येता. देवाचें उतर आयकता, उलयता तेन्ना आमकां भावार्थ येता. परत उलोवन आयकूंक येता न्हू आमकां. एकदां आमी आयकतलें मागीर व्हडल्यान उलयता तेन्ना परत आयकूंक येता. तेन्ना आमकां भावार्थ वाडटा आमचेशी. भावार्थ कसो येता भयणी? वर्ड ऑफ गॉड. आतां तुजे कडेन भावार्थ आसा म्हणून कळ्ळें सोदतालें म्हाका.
विश्वास न्हू भावार्था परस व्हडलो. विश्वास म्हाज्या जिवितान कितें जालें वो घडलें तरी हांव जेजूकर सोत मानतलो. जिंकूय या मरू. भावार्थ दिसनाच्या वस्तूचे सोत मानता आमी. विश्वास तेज्या पेक्षा व्हडलो. डॅनियल चॅप्टरान तेजे 3 फ्रेंड आसले जाणा. मेचेक एबिनागो ते 3 जाण फ्रेंड आसले. तांकां उज्यान उडयले. तेंच्यांनी कितें सांगलें भियाले ते 60 फाटी बट्टी ती तापयल्ली आसली. एका मुर्ती गेली निकोजा एका मुर्ती गेली. ते मुर्तीक नमस्कार करूंक जाय आसलो. तेंच्यांनी तिगांनी सांगलें आमी ताका नमस्कार करून एकाच देवाक आमी नमस्कार करता जिव्या देवाक. ते भियोंक ना. ते मरो या वाचो आमी एकाच देवाचेर विश्वास दवरतले. हो विश्वास भावार्थ दिसनाचे वस्तूचे सोत माना. आनी तिगूय जाण तांकां बट्टेन घालना फुडें कितें जालें म्हण जाणा तुमी. आनी एकलो तेंच्या वांगडा चौग जाण ते दिश्टी पडले. आनी तांकां उज्यान तांकां कांयच लासोंक ना. हो विश्वास असलो विश्वास आहा आमचेशी. मातसो हलता दोलता न्हू. तो विश्वास तर आमचेशी येवंक जाय. आमकां देवाचें उतर परत परत आयकूंक जाय. कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. हे देवाच्या उतरान आमी रिगून आसूंक जाय. आतां आमी कोणाक गेले भावार्थ आसा देवाचें उतर ना. हो भावार्थ देवाक जाय तसलो भावार्थ ना. फेथ इन गॉड म्हणटा न्हू तसलो भावार्थ न्हू. देवाक जावो देवाच्या उतरान आसतलो भावार्थ जावो. कित्याक उतरानूच कितें जाता आयकून आयकून भावार्थ येता आमकां. उतर आयकूनच देवाचे उतर जे बरयलेलें आहा न्हू बायबलान ते उतर आयकून आयकून भावार्थ येता. म्हणटकूच आमचेची गरज आहा देवाच्या उतराची. समजता आमकां गरज कितें जाय देवाचें उतर जाय आमचे आयकून भावार्थ येवच्या खातीर. आनी जेजू कितें म्हणटा कोणाकूय पिडेस येयलो म्हणटकूच कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा कोणी पिडेस येयलो म्हणटकूच कितें म्हणटा तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरो जालो. हांवें पेखोणी केली तुवें पेखोणी केली म्हणून बरो जालो म्हणटा तो ना. जाल्यार आमी कित्याक म्हणटा तो प्रे फॉर मी. हा आमी म्हणिना म्हजे पासत माग. जेजू म्हणटा तुज्या मागण्या वरवीं बरें जालें. तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरें जालें म्हणटा न्हू. हा बायबल न्यू टेस्टिमेंटान जेजू कोणी पिडेस येयलो तुज्या भावार्था वरवीं बरें जालें. ती 12 वर्साची वयली तोल तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरी जाली. ती 12 वर्साची ब्लिडींग जाताली तिका पासून 10 कोडकार येयलो एकलो परत येयलो तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरो जालो म्हणटा न्हू. न्हू काय कोणाच्या मागण्या वरवीं बरो जालो म्हणटा. हा तर आमी कित्याक माग म्हणटा. सगळीं म्हणटा म्हणून आमी म्हणटा म्हणटली कोणी न्हू सिस्टर. तूं कित्याक म्हणटा प्रे फॉर मी. कोणाक म्हणिनाय तूं कोणाक सांगिना माग म्हणून. आतां कित्याक सांगिना. आतां कित्याक सांगिना. आतां तुका कळ्ळें म्हाज्याच भावार्था वरवीं हांव बरी जाता. दुसऱ्याच्या भावार्था वरवीं हांव बरें जायना. कित्याक बायबलान तुका मेवलां. हय न्हू. पळय आतां ती भयण म्हणटा आपणाक आतां आपूण पयलीं म्हणटा आपूण सांगताली कोणाक मॅन ऑफ गॉड तांकां सांगताली माग म्हणून म्हाज्या पासत. आतां तूं ना म्हणटाय. कित्याक म्हणटा ती आपूण आतां शिकली आपूण अंडरस्टँडींग गावलें. चूड गरज आहा समजोणी गावली तिका. समजोणी गावली की जेजू म्हणटा तुज्याच भावार्था वरवीं तूं बरें जालें. ताका लागून म्हणटा ते आपूण आतां कोणाक फोन मारिना. सारकें न्हू कोणाक फोन मारिना. कित्याक तिका समजोणी मेवळी म्हणटा आतां म्हाज्याच मागण्यांनी म्हणजे म्हाज्याच भावार्था वरवीं तूं बरें जालें हांव बरी जालें. आमी पयलीं आसली आमी जाय ती मागण्यांनी वयताली आनी सगळ्यांक सांगताली माग 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 म्हणून. कित्याक म्हणटाली आमकां समजोणी नासली हे देवाच्या उतरान कितें बरयलां पळय तें. जायतीं वर्सां सगळ्यांक सांगताली माग म्हणून.
एका रिट्रीटाक समजोणी गावली आमकां. एका रिट्रीटाक एक समजोणी मेवली जेन्ना ब्रदर जॉन्सनाच्या रिट्रीटाक आमी न्यू क्रिएशनान फर्स्ट टायम गेल्ली, सेकंड टायम आसतली. एक भयण येयल्ली, स्पॉन्डेलायज बेल्ट घालून येयल्ली. आनी कितलीं वर्सां बेल्ट घालून येयल्ली जाणा तिका? 20 वर्सां जाल्ली. आनी ब्रदर विचारलें, तूं मागणें कितें करताली? कितें मागणें करताली खंय दिसता? आं हय, जेजू म्हाका बरें कर. आनी जेजू म्हाका एक दीस तरी बरो करतलोच. एक दीस तरी म्हणजे करतलो म्हणजे करतलो जालो न्हू. फेथ इज नाव. देव फेथ भावात आतां. म्हाका बरो केलो देवान. भावात आतां न्हू बरें केलें. दिसनाच्या वस्तूचें सोत मानप बरें जालें म्हणून. पूण ती कितें म्हणटाली? म्हाका देव बरो करतलोच. पूण त्या रिट्रीटाक तिका सांगलें, पूण त्या रिट्रीटाक म्हाजे दोळे उगडले. हांव जे मागताली, सगळ्यांक माग म्हणटालें, हांवूय मागताली. त्या रिट्रीटाक वरवीं म्हाजे दोळे उगडले. तिका सांगलें कितें जाणा? दोनूच म्हणटा तूं म्हूण 1 Peter 2:24. कितें? 1 Peter 2:24. सिस्टर 1 Peter 2:24. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली. जातली न्हू? जाली. जातली. तिका ती दोनूच मिनटां म्हणूंक लायली. तिणी ती बेल्ट घालून ती नाचोंक लागली, चलोंक लागली, सगळें करूंक लागली. स्पॉन्डेलायज म्हणजे घुंव येता आसता न्हू चलताना. ती सगळें धांवपाक लागली. आनी तेन्ना म्हाका हांवूय सेन्सान येयली, सोयरानान येयली. हांव इतलीं वर्सां जे मागणें करताली ते देवाक मानवना. हांवें ते भावार्था वरवीं मागणें करूंक जाय. भावात म्हणजे आर्गां दिवपाक जाय. ते भयणीन आर्गां दिली आनी त्याच वेळार तिणें पळयलें तिजे मानीचो बेल्ट काडून ती चलपाक लागली. समजता? आमची मागणी खंय चुकता ती? कित्याक आमकां मेळना? म्हाका त्या रिट्रीटाक कळ्ळें म्हाका कित्याक मेळोंक ना. मागीर आमी घरा गेली, म्हज्या भयणी खातीर. घरा गेतले तूं कितें लो बसून म्हटल्यार आयकूंक येतलें म्हाका. कित्याक ते कानाचे देवाचें उतर कानान घालून आयकून सारके कान उगडले. आनी नव्यान घोटां येतले म्हणटा न्हू जेजू. इगला भाशेन तुमी नव्यान घोटायेन भरतली. लायक इगल. पूण परत्यान तुमी परत्यान कित्याक म्हणटा? इगल न्हू 40 वर्सां जालीं म्हणटकूच एका दोंगरार वयता आनी सगळीं पाखां बीन सगळीं काडटा खंय, चोच बीन झरयता, यांग जाता ते. ताका लागून आमकां यांग लायक इगला भाशेन तोंडणाटे पिरायेर साम्स 103 तेजेर आहा. आयजाया 43 आहा. आयजाया 40 तेजेरूय आमी इगला भाशेन. कित्याक इगल एक स्ट्रॉंग. आनी तुमी जाणा इगल खूश जाता केन्ना वादळ बीन जाता तेन्ना खूश जाता इगल. कित्याक जाणा? स्ट्रॉम ताका बरें पिवंक गावता तेजेर, बरें वाऱ्याचेर. त्या आमी इगला भाशेन जाल्यार आमी जेन्ना आमकां प्रॉब्लम येतले तेन्ना आमी खूश आसूंक जाय. तेजेर आमचे भावार्थ घट जाता आनी आमकां प्रमोशनान मेळटा. आमी दुसरे वाटेन वचपाक, दुसरे क्लासीन. आमी सगळीं म्हणटा आमकां टेस्टी नाका म्हणटा न्हू. जायो टेस्टी जायो? टेस्ट जायी? टेस्ट बऱ्याक येता? टेस्ट नाय तर. आतां आमी टेस्ट नाका म्हणटा. आतां आमी स्कुलान वयतालीं. आतां आमी स्कुलान गेल्या न्हू सगळीं. स्कुलान कोण वचोंक ना? आनी स्कुलान सांगलें आमकां एग्जामी नाका, ही टेस्टूय नाका. कितें जातलें? तेच क्लासीन उरची ना. आतां आमी जेजूक सांगता आमकां टेस्ट नाका, आमी थंयच उरची ना. आमकां टेस्ट कित्याक येता? आमकां घोटायेन आनी वयर काडपाक. आमी टेस्ट येयली म्हणटकूच भियेता न्हू.
रोमन्स 5 मॅथ्यू 5:11 सांगता आमकां संतोष बरीच जाया जेन्ना आमकां कोश दूख येता तेन्ना कितें कोणा कडसून सोदचें पडना संतोष बरीच जाया कित्याक तुमचो इनाम आमचो इनाम आमकां तो टेस्टी नाका कोण कितें म्हटलेलें नाका जाल्यार आमचो इनाम स्वर्गार पावतलो आं स्वर्गार येतलो म्हाका एक भयण आमची सांगता कॉन्फरन्स क्लासीन आपूण सांगता म्हणटा आनीक टेस्ट येवन आपणाक आनीक येयले म्हणटा संतोष बरें म्हणजे आमी शिकताय ते टेस्टीनसून कशी भायर सरपाक आमकां देवाच्या उतरा वरवीं भायर सरपाक आमकां कळयता जेन्ना आमकां एक टेस्ट येयले एक आमकां कितें येयले प्रॉब्लम पूण आमी देवाच्या उतरा वरवीं आमी शिकता तेजे वचून भायर सरपाक न्हू शिकना आमी आतां एक आमकां कितेंच जायना आतां सपोज म्हाका कसलेच प्रॉब्लम नासले जेजू म्हाका मेवच्या पयलीं म्हाका कितेंच प्रॉब्लम नासले म्हाका जाल्यार हांव जेजूक सोदतली आसली आं जेजूचें काम करतली आसली बरें आं कित्याक म्हाका पडलां त्या प्रॉब्लमांसून देवाचें उतर मेवलें तितूनसून म्हाजी सुटका जाली म्हाजी सुटका जाली इवन देवाचें काम करपाक बसून म्हाजो फोकस अर्दो कामाचेर आसलो कितें प्रॉब्लम जाले म्हाजे आनी म्हाजी कस्टमरां म्हणजे हांव मातशें एक वर्स कितें तरी हांवें 2-3 म्हयने कितें तरी हांवें न्हू वचोंक ना कामाचेर कस्टमरां सगळीं म्हाजी फूट जाली आनी म्हाका प्रॉब्लम येवपाक लागले बेश्टे अशें म्हाजी जर कस्टमरां आसलीं आजून पासून हांव तेंच काम करून देवाचें काम करतली आसली कामाक वयतालें तेन्ना म्हाका उदास येता तेन्ना हांव केन्ना जेजूक म्हणटा हांव खरेंच म्हाजो फोकसूच थंय आसलो तुवें म्हाजो सगळो फोकसूय उडयलो आनी लॉकडावन येयलें लॉकडावनाच्या वचून म्हाजे सगळे फुटाफट जाली म्हाका लास्ट अशें हें जालें कामाचेरूच म्हाका जायना उबें रावंक जायना म्हाका बसोंक जायना म्हाका आनी असली गरमी आनी उन्यांत आतां म्हाका येवंक जाय गाडी घेवन 10 किलोमिटर तरी येवंक जाय गाडी घेवन आतां म्हाका खबर ना ही म्हाका चलोवंक जातली काय गाडी कितें तें पूण म्हाज्या भितर आहा तो चलयतलो म्हणून हांव जाणा आसलें हांव सदांच म्हणटालें म्हाजी गाडी जेजू चलयता आनी म्हाका जायना कोणाकूच सांगूंक ना हांवें तशीच येयली घरा हांव त्या प्रॉब्लमांकूय लागून हांव आनीक ते उन्यांत आनी सगळें म्हाजे कडेन जावचें ना म्हणून फूल टायम जेजूचें काम पळय म्हाका हांव म्हाज्या वस्तुकी येवंक ना ताका लागून हांव केन्नाय म्हणटा हांवें जेजूक चूज करूंक ना हांवें न्हू जेजूक वेचून काडूंक ना पूण जेजून म्हाका वेचून काडला म्हणून हांगा उबी आसा हांवें वेचून काडूंक ना हांव जाणा म्हाका सारको खबर आहा हांव जर म्हाजे हितून जाल्यार जेजूक वेचून काडची नासली म्हाका जेजून वेचून काडला तेकाच लागून आनी जेजूनच म्हाका शिकयलां हें आनी हांव प्रीच करिना हांगा हांव खंयसरूय वचो न्हू खंयच्याय प्रेयराक हांव सांगता हांव प्रीच करिना कित्याक हांव जाणा म्हाका बायबलांतलें कांय खबर ना पूण एक जाणा हांव म्हाज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो तुमचेशी उलयता हांव खंयच्याय जाग्याचेर प्रीच करूंक हांव एक पयलींच सांगता हांव तुमचेशी उलयना म्हाज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता हे देवक्तार हो भावार्थाची जेन्ना म्हाका समजणी मेवली तेन्नाच आमी भावार्थ दुसऱ्यांकूय सांगूंक लागली आनी आमी आमच्या कामान घालून आमी आमच्या जिवितान कितल्यो मिलागिरी पयल्या टेस्ट येतात आमकां टेस्ट येता पूण त्या टायमाचेर तुमकां सांगता म्हाका जायनासलें उबें वचून रावंक हांव गाडी चलोवन येयल्या म्हणून तशीच जेजू गाडी चलयला म्हाका कितें जातालें तें म्हाका खबर ना रस्ते म्हाका दिसनासले पूण जेजून गाडी चलयल्या त्या टायमाचेर डॉक्टरान सांगलेलें म्हाका एवरी मंथ तूं म्हाका मेळपाक येवपाक जाय कस्टमर कितें जालें जाणा लॉकडावन जालो एवरी मंथ पूण एवरी मंथ न्हू देवान म्हाका
एके वाटेन 24/7 पासून देवाच्या उतरांत बांदून दवरले. कॉन्फरन्स क्लास घेवपाक लागली घरा रावून देवाचें उतर परगटूंक. हांवें न्हू देवान म्हाका जान वायट दिली. तूं म्हाका कोणाच्या वस्तूक तेणी म्हाका दाखयलें मोबायलाचेर तूं देवाचें उतर परगट म्हणून घरा कडसून. तेन्ना म्हाज्या दुयेंसाचें म्हाका उडासूच ना. म्हाका कितें डॉक्टरान रिपोर्ट दिल्लो कित्याक हांव इतली बिजी उरली देवाचें उतर परगटूंक. म्हाका फोन येताले म्हाज्या कजनाचे, तुका वाज येयना गो घरा, वाज येयना तुका लॉकडावनाचेर. हांव म्हणटालें म्हाका वाज येवपाक टायम तरी आसा. वाज येयना टायमूच नासलो. कित्याक देवाचें उतर कोणाक कावन्सिलींग करपाक देवाचें उतर 2 टायम सांजचें रातचें परगट करपाक हितूनच टायम वयतालो. सो तेका लागून हांव कोणाकूय कितें सांगूंक जाय न्हू, कंटिन्यू राव देवाच्या उतरांत, शिकत राव, तेजी समजणी घे आनी कंटिन्यू समजणी घेवपाची गरज आसा. तेन्नाच आमकां सुटका मेळटा. अंडरस्टँडींग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड सेट अस फ्री. आतां आमी हांगा कितें करता, आमी देवाच्या उतराचे आमी भयणी आतां शिकयला सकाळीं, काल शिकयताले एक भयण कितें करता, देवाच्या उतराची समजणी दिता न्हू, तुमकां समजणी दिता तेन्ना कळटा न्हू कितें करपाक जाय तें. आमकां जेन्ना आमकां कळनासलें, आमकां कोणी तरी समजणी ह्या देवाच्या उतराची दिलेली आसा म्हणून आमकां सुटका मेळलेली आसा. समजता कितली गरज आहा देवाचें उतर शिकपाचें तें. आमी बेश्टो टायम वेस्ट करता न्हू, टायम वेस्ट करिना आमी. खरें सांगता आमकां देवाच्या उतराची समजणी आसा जाल्यार आमी कितें करतले. एक भयणीक आमी हॉस्पिटलान आमकां रिक्वेस्ट आसलो आनी एक्सिडंट जाल्लो 2 दीस जाले आनी डॉक्टरान तिका सारकेंच हें केल्लें आनी आमी तितलें देवाचें उतर सांगता तिका समजणी घेयना. तिका डॉक्टराचो रिपोर्ट तिचे कडेन उलयतालो. आतां कित्याक आमकां म्हणटा न्हू कंटिन्यू आसूंक जाय न्हू देवाच्या उतरान. एकदां तुका सांगल्यार ती अंडरस्टँडींग येता ना, तो दुसरे दिसा काय तिसरे दिसा तो मेलो आनी आमकां कळ्ळें. मातशें आमकां दुखूय जालें पूण पयलींच न्हू म्हाका दूख जालें कित्याक जेजू आमी तेजी मागणी करून येयली, आमी तिका समजणी दिल्ली आनी अशें कशें जालें. जेजूकूय विचारताले आमी पूण ते बायलेंचे येयले, ते बायलेन आपणें ते घोव मेला तेजे बायलेन ते बायले कडेन सांगून धाडलें तुमचो कितेंच गुन्यांव ना, तुमी आपणाक सारकें अंडरस्टँडींग दिल्लेलें देवाच्या उतरान जाता म्हणून सगळें जेजू कडेन जाता सगळें. मेलेल्यांक पासून जिवीत दिता हे पासून आमी तिका सांगलें जाता. पूण आपूण जेन्ना देवाच्या उतराक म्हाका आफयतालो लोक न्हू तेन्ना आपणेन कितें केलें, कान बरें केले, आयकोंक ना. आनी तिणी सांगलें आमकां त्या टायमाचेर म्हाका कोण देवाचें उतर शिकोवंक आफयतालो त्या टायमाचेर तर हांव गेल्ली जाल्यार म्हाज्या आयज घोवाक हांव जिवन करतली आसली, म्हणजे म्हाज्या वांगडा आसतलो आसलो. हांवें खूब टायम वेस्ट केला. तांकां लागून आमी तुमकां सांगता टायम वेस्ट करूं नाका, देवाचें उतर शिकात, देवाचें उतर शिकात. आमकां फुडें खबर जातली कितें जातलें तें आमकां खबर ना. कोणाक तरी खबर आसा कितें जातलें फुडें, पूण कितें जाता तें जावपाचें ता. पूण हें देवाचें उतर सदां काळ तुका हेल्प करतलें हें खबर आसा आमकां. कसले प्रॉब्लम येयले आमकां कितें सुटावो दितलें, देवाचें उतर शिकल्यारूच जाय न्हू. आमकां तेका लागून देवाचें उतर शिकोवंक जाय न्हू. आमकां आतां कितें कितें लोक सांगतलो पूण तुजे कडेन देवाचें उतर ना जाल्यार तूं कितें जातलो, सांगतलो न्हू. ताका लागून प्रॉब्स 4:20 कितें सांगता आमकां, प्रॉब्स 4:20 कितें सांगता आमकां, कितें सांगता आमकां प्रॉब्स 4:20 सिस्टर कितें सांगता प्रॉब्स 4:20 जाणाय तूं. आतां आयका म्हाका सांग. म्हज्या पुता म्हणजे हांव तुका कितें सांगता ताचेर चेत दी.
त्याचे तीच दी. म्हणजे हे देवाचें उतर तुका कितें सांगता तेजेर कितें करा, चीत दी. कितें सांगता सिस्टर? दान मन दवर. कित्याक? पळया फुडें कित्याक तें कळटलें. आमकां कितें सांगता, हें देवाचें उतर कितें आसा तेजेर तूं सारकें चीत दिवन आयक, चोतरायेन आयक. आमकां आदीं भुरग्यापणांत आमची जाणटी आसताली ती कितें सांगताली, कितें बरें जाल्यार कितें सांगताली, चीत दिवन आयक, चोतरायेन हांव कितें सांगता तें आयक म्हणून आसली. कित्याक तें गरजेचें आहा म्हणून, कित्याक आमकां फुडें बरेंपण पडटलें म्हणून सांगताली न्हू. तसोच देव आमकां सांगता, हें देवाचें उतर, जें बरयलेलें उतर तूं चीत दिवन आयक, तुका गरजेचें आसा, फुडें तुका तें फायद्याक पडटलें. तूं शीक. म्हज्या पुता, हांव तुका कितें सांगता ताचेर चीत दी. चोतरायेन म्हजीं उतरां आयक. ताका तुजे नदरे भायर दवरी नाका. तांकां तें देवाचें उतर तुजे नदरे भायर दवरूं नाका. नदरे सारकें फुडें दवर देवाचें उतर. हें देवाचें उतर इम्पॉर्टन्स आसा. डिटोनॉमी 6 आवय बापायक सांगता तो दाराचेर मार म्हणून हें देवाचें उतर. दाराचेर. कित्याक तें इम्पॉर्टन्स आसा न्हू, ताका लागून आमकां तें देवाचें उतर नदरे फुडें दवरूंक जाय. जशें आमी किचनान कितें करता, साकर पालो काबडान दवरता, आं दिसता थंय दवरता न्हू, दोबऱ्यानूच दवरता गो, म्हणल्यार दिसता थंय दवरता न्हू. कित्याक आमकां गरजेचें आसा म्हणून न्हू. ज्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो आसा आमी ते दोळ्या मुखार दवरता न्हू, तशेंच देवाचें उतरूय आमकां दोळ्या मुखार दवरूंक जाय, रोखडेंच मेळोंक जाय. आमी च्या करूंक गेले आमकां रोखडीच साकर मेळोंक जाय, सगळेच पालो व्हरूंक जाय म्हणून दोळ्या मुखार दवरता न्हू. तशेंच आमकां हें देवाचें उतर दोळ्या मुखार दवरूंक जाय. केन्ना आमकां प्रॉब्लम येता समतें तें देवाचें उतर आमकां आदार दिता. ताका तुजे नदरे भायर तुजे नदरे भायर दवरी नाका. ताका तुज्या काळजान बाळगून दवर म्हणटा. काळजान कित्याक गाय, मोनान आनी खंय, काळजान कित्याक जेजू म्हणटा तुज्या काळजान कितें आसा तें तोंडासून भायर सरतलें न्हू. काळजान एक सुवात म्हणजे एक बरें देवाचें उतर दवरपाक एक तिजोरी कशी. काळजान तुज्या काळजान कितें बोल्लां तें तुज्या तोंडासून भायर सरतलें. सो काळजान आमी कितें भरूंक दवरूंक जाय, आनी देवाचें उतर ना जाल्यार कितें भायर सरतलें काळजानसून, वायट उतरां न्हू. डॉक्टराचे रिपोर्ट आयकून बोल्ल्या जाल्यार तेच भायर सरतलें न्हू. आतां कोणी भयण म्हाका सांगताली, आपणाक कोणी विचारलें म्हणटा, आपणें सगळें कित्याक लागून आपणाक हें जालें तें सगळें सांगलें. काळजान कितें आसलें, तेंच आसलें न्हू. आतां जेन्ना आमकां डॉक्टराचो रिपोर्ट आमचेचे आसा आनी कोणी कितें विचारलें आमी कितें सांगतलीं देवाचें उतर ना जाल्यार. रिपोर्ट सारकें एक भयण सारकी ड्रॉ करून दाखयताली. दुयेंस न्हू सारकें ड्रॉ करून दाखयताली, हांगा अशें आसा, हांगा अशें आसा, हें कमी आसा, हें हांगा आसा. कित्याक तिणी सगळो रिपोर्टूच काळजान दवरलेलो. कित्याक बायबल सांगता तुज्या जे काळजान कितें आसा तें तुज्या तोंडासून भायर सरतलें. आनी तोंडासून भायर सरलें तेंच जाता न्हू आमच्या जिवितान मागीर. प्रॉब्स 18:24 जे कितें तोंडासून भायर सरता ती उतरांचेरूच आहा न्हू सगळें आमचें जिवीत स्टार्ट जाता. ताका लागून काळजान आमी कितें बोत्ता गाय, काळजान आमी देवाचें उतर बरयल्यार काळजान तोंडासून आमच्या जेजूच्या गायांनी बोल्ला जर जाल्यार तेच रोखडेंच डॉक्टरान म्हाका सांगलें, कोणी सांगलें ना ना जेजूच्या गायांनी बरी जाली. कितें आमी काळजान बोल्ला गाय आमच्या. फुडें सिस्टर. ताका तुज्या काळजान बाळगून दवर. ताका तुज्या काळजान देवाचें उतर तुज्या काळजान बागलून दवर. कित्याक जांकां ती मेळटात, जांकां तें मेळ्ळां तांकां
तांकां तें जिवीत मेवळा आनी सगळ्या मनशा कुळाक भलायकी आनी सगळ्या मनशा कुळाक कितें जाला भलायकी मेवळ्या म्हणटा आमचे उद्देशी आनीक आनी कसले दुसरे वस्तू परस आनी कसलेच वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे तुज्या काळजाची काळजी घे म्हणटा कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुट्टा त्यातल्यान जिविताची जोर फुट्टा देवाचें उतर एक जिवीत दिता न्हू तुज्या तोंडानसून जेन्ना जिवीत देवाचें उतर भायर सरता तेन्ना तुज्या तोंडानसून एक जिवीत भायर सरता जिविताच्यो जोरी ताका लागून तो म्हणटा तुज्या काळजाची काळजी घे कित्याक काळजाची काळजी घे म्हणटा जिविताची जोर वळटा आनी तितून भितर देवाचें उतर म्हणटा काळजान बागलून दवर म्हणटा देवाचें उतर आसा तुमी जाणा जॉन 10:10 कितें म्हणटा चोर येता चोरू ना इबाड करूं आनी जिवेशी मारूं पूण जेजू येयला जिवीत दिवपाक सुबामपणाचें जिवीत दिवपाक आतां म्हणटा काळजाची काळजी कित्याक घे हे देवाचें उतर हो चोर न्हू बायबलान सांगतात आमी मोग करपाक जावो हे स्क्रिप्चर न्हू जेन्ना म्हणजे कॉन्फरन्स क्लासी आसले आनी म्हाका खंय वचपाचें आसलें कोणूच क्लासी घेवंक नासलो म्हाकाय असो कितें राग कसो येतालो हांव तापताली म्हाका एक दीस हे स्क्रिप्चर म्हाजे कडेन उलोवपाक लागले जेजू पयशींच ताका मारपाचें आसलें ताका कोण नाकारपाचो आसलो पूण जेजून ताका तेजो मोग केलो न्हू मोग जेजून मोग करूंक ना तुय तशेंच मोग करपाक जावो आमी आमचे आतां घरची दुस्मान आनी आमी जाणा उठ आनी दोरयान वच आनी तें ताचें सोरी घोडटलें एक लायन वाचा हे हांव तुमकां खरेंच सांगता हे हांव तुमकां आमकां सगळ्यांक सांगता म्हणटा खरेंच सांगता म्हणजे आमकां सगळ्यांक सांगता कितें करूंक जाय तें तुमकां खरेंच सांगता कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटात तें जातलें म्हूण तें जातलेंच म्हणून कोण म्हणटा कोण तो कोणी म्हणूं येता वचोन कोणी म्हणूं येता ते दोंगराक म्हणूं येता वचोन कोण तो कोणी उलोवंक जाय ते दोंगरा कडेन कोणी भावार्थ तो म्हणटा भावार्थ आसा दुबाव नासलेले म्हणजे भावार्थ आसलेल्यांनी ते दोंगरा कडेन उलयत हय न्हू ते दोंगरा कडेन दोंगर म्हणजे कितें तर आमच्या म्हणजे दोंगर आमकां कितें दिसता दोंगर म्हणजे कितें दोंगर म्हणजे दोंगर न्हू आं ते दोंगर तो कितें म्हणटा आमी आमचे प्रॉब्लम आमचे कोश्ट आमचे दुयेंस आमी कितें आमचे दुयेंस न्हू सॉरी ते सगळे प्रॉब्लम सगळे कितें आतां ते आमी कितें करता उलयता काय आमी मागणें करता ताका आनी हांगा कितें सांगता आं ना हांगा सांगता उलय उलय त्या दोंगरा कडेन उलय मागणें कर म्हणटा हेचर प्रे हांगा ना आं मागणें कर म्हणटा न्हू त्या दोंगरा कडेन मागणें कर आतां आमच्या एका प्रॉब्लमा कडेन न्हू आमी उलोवंक जाय आमी उलोवंक जाय एक आमच्या वांगडा आमी रिच आवट करतना एक भयणीक म्हाका कांय खबर नासलें जे दोळ्याचेर प्रेशर येयला तिका दिसना म्हणून म्हाका कांय खबर ना पूण ती येयली आमच्या वांगडा हांवें गाडयेर तिका घोड वता थंय पयलें म्हळ्यार कितें जालें आनी तूं कित्याक येयला आमच्या वांगडा अशें म्हटलें हांवें म्हाका येना तितलें म्हटलें हांवें म्हटलें तिका पूण आमी गेली त्या हितून न्हू तिचो दोळे सारके हें जाता हांवें मागणें केलें हांवें म्हटलें कितें तूं उलय तुज्या ह्या दोंगरा कडेन ह्या दोळ्यां कडेन तूं उलय आतां आमी मागणें केलें आमी उलयलें तूं उलय देव कितें म्हणटा हांगा तूं त्या दोंगरा कडेन उलय आनी ताका तेंच सांगलें तूं दोंगरा कडेन उलय तुका कितें जाता तें म्हाका खबर ना तुका खबर आहा दोळे तुजे कितें करता तुका किसकिसता तुका दुखता उलय देवान सगळ्यांक पावर दिला न्हू उलोवपाक
उलय म्हणून सांगलें त्या दोळ्यां कडेन तूं उलय उलय. तूं आतां इतलो गो ते दोळ्यांचेच पुसताय आनी तेच चिंतताय, ते चिंतूं नाका आनी मागणेय करूं नाका. आतां उलोवंक लाग. तुका पळय कितें जाता ते जेजूच्या नांवान किसकिऱ्याच्या ओतम्या भायर सरोन वच, दुखेच्या ओतम्या भायर सर जेजूच्या नांवान उलय आनी आर्गां दीत राव म्हणून सांगलें. ताका रातचें सांगलें. सकाळ उठून म्हळ्यार दोळे म्हाजे म्हणल्यार आतां मातशें दिश्टी पडटा आनी कमी जाला, दुखताले ते बीन सगळे रातीच मदींच बंद जाले. कित्याक उलोवंक जाय म्हणून सांगलां न्हू. आनी इतले दीस ते मागणें करताले आनी चिंताले जातलें काय बरें, जातलें काय बरें, खंयच्या डॉक्टरा कडेन या. डॉक्टरा कडेन वचूनच टूप घातलें ताका कसलो, तितूनच तेजे ते दोळे हे जावपाक लागले. मागीर आनी डॉक्टरागेर वचोंक ना, उलोवंक लागले. तुमी वचपाचें आं डॉक्टरा कडेन. तेणी भावार्थ धरलो जेजूचेर वचपाचें, आमकां तितलें हें ना. म्हणजे ताका ते प्रॉब्लम कितें जालें ते कमी जालें, बरें दिसलें म्हणून ते वचोंक ना. पयलीं गेले डॉक्टरा कडेन, ते डॉक्टराचे ट्रिटमेंटान आसले ते. अशें तेजें कितें जालें खबर ना, पूण चड जालें. मागीर म्हणटा तूं दोंगरा कडेन उलय उलय, तुज्या दोंगरा कडेन, तुज्या प्रॉब्लमा कडेन. ती भयणीन दोळ्या कडेन उलयलें आनी ती बरी जाली. आमकां तेच सांगता जेजू, उलय, मागणें कर. आमी सगळो मागणें करता न्हू. थंय मागणें कर म्हूण सांगलां सिस्टर, उलय म्हणून सांगलां. तुमच्या बायबलाचेर वचून चॅक करात. ताका लागून गरज आसा तुमी बायबल घेवन येवपाचें, शिकपाचें. हांगा आमी शिकोवंक येता. जशें आमी स्कुलान वयता न्हू, बूक पेन घेवन वयता न्हू आमी सगळे, तशेंच आमी हांगा बूक पेन बायबलूय घेवन येवपाक जाय. पळोवंक जाय खरेंच हे शिकयता ते बायबला प्रमाणे आसा काय आपणाचें शिकयता. आमी स्कुलान वयता टॅक्स्ट बूक बीन वयताली घेवन न्हू, आमी पळयताले न्हू टिचर आमकां शिकयता सारकें टॅक्स्ट बुकांचें शिकयता, पळयताले मार्क करताले आमी. तशेंच हांगाय आमी शिकोवंक येयल्या. हे स्कूल हें देवाचें ग्रेस स्कूल सगळें आमकां मेळटा हांगा फुकट. ते स्कुलान येयले आमी, ते शिकोवंक जाय, मार्क करूंक जाय. जशें आमी स्कुलान मार्क करताले बायबलान मार्क करूंक गरजेचें. तेन्ना आमी बायबल आमकां कांय मेळना तेन्ना आमी उगडूंक जाय. प्रेज गॉड. सिस्टर बायबल घेवन येवंक जाय तूं नेक्स्ट टायम, आनी बूक घेवन येवंक जावो. ते मार्क करूंक जाय. कोणी शिकोव मार्क करूंक जाय. बायबल घेवन तुका झेम मेळचीना मागीर बरेंचशें जाल्या. थँक्यू जिजस. आमी पयलीं स्टार्टींग आमचे बूक आनी आमी बरयत आसतालीं, शिकतालीं आमी तेन्ना. आतां शिकता, आजून शिकोवन काबार जावंक ना. बायबल केन्नाच शिकोवन काबार जावचो ना. कोणूच म्हणटा हांव शिकलो आख्खो बायबल, ना ना, बायबल शिकोवन कोणूच काबार जावचो ना. सदांच आमी शिकोवंकूच जाय. शिकता न्हू तूं, हांगा कित्याक येता तूं? शिकोवंक येता. मागीर शिकोवंक येयल्यार आमकां कितें जाय गरजेचें? तें कितें करूंक जाय? आनी देवाचें उतर न्हू उडास इतलें उरचें ना रोकडेंच. उगडास उरता, कोणाक तरी उगडास उरता, ताका लागून आमी तें बरोवंक दवरूंक जाय. आनी गरज आसा तेन्ना आमी तें काडूंक जाय. आनी ताका लागून देव म्हणटा तुज्या काळजानूय भर. काळजान कशें भरतले आमी? परत परत उलोवन न्हू, परत परत. आमी स्कुलान आसतना बायहाट कशी करतालीं? एकदां वाचून स्कुलान तशेंच देवाचें उतरूय आमी परत 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 उलोवंक जाय. आनी तें मागीर आमच्या काळजान वयता. आमी तेन्ना उलयतलीं. शिकोवंक ना तेणी दुसऱ्या कडसून आयकून न्हू. तूं शर्ट घालताय न्हू? हय. तूं शिवताय? तूं शिंवता? तूं टेलरींग करताय? तूं कितें करताय शर्ट जावं म्हणटकूच आतां? टेलरा कडेन वयता. कित्याक? तुका गरज आहा शर्टाची. आतां तुका देवाच्या उतराची गरज आहा आनी तुका कळना. तूं कितें करतलें? शेजाऱ्यां कडेन कोण शिकला तेजे कडेन वचून एक स्क्रिप्चर शिकय म्हाका, तीच मेडिटेट करतलें न्हू. शिकोवंक ना अशें एक्सक्यूज नाका. आमकां जर डिजायर आसा ते शिकोवंक ना पासून तांकां आमच्या हितून आसा. आयज ब्रदर येवपाचो आसलो तो शिकोवंक ना पूण तो आमकां शिकयता बायबल वाचून. पळयतात मागीर एक डिजायर आसूंक जाय आमकां शिकपाची. तो शिकयता. खूब जाणां आसा. एक आनी एक भयण आहा ती शिकोवंक ना पूण ती इंग्लीश बायबल वाचता, इंग्लीश उलयता. तो कोण शिकयता?
पवित्र आत्मा शिकयता. शीत शिकलेले जेजूचे डिसायपल शिकलेले तांकां कोणी शिकयलें तर बायबल बरयला म्हणटाले. तेंच्यांनी बायबल बरयला न्हू. आं तांकां कोणी शिकयलें? पवित्र आत्म्यान शिकयलें. आतां म्हाका कोणी शिकयलो बायबल? हांव बायबल शिकोवंक ना. ल्हानपणासून बायबलाची कांय जानवाय नासली. कोणी शिकयलें? तुमकां कोण शिकोवंक ना तांकां सगळ्यांक पवित्र आत्मा शिकोवंक तयार आहा. पूण आमचें हार्ट कंडिशन आमकां जाय काय आमकां डिजायर आहा बायबल शिकपाची. देव कोणाच्या उजरी आमकां शिकयता. एक भयण येयली खंय रिट्रीटाक. एकूच उतर घेवन ती घरा गेली. दोगां तिगां मग ताका जेजू आसा. ती काम कोणागे घरान काम करताली. ती शिकलेली बायबल. ती एकूच उतर घेवन गेली. तिने कितल्यो आपले पयलीं ऑनराक पयलीं हील केलो. हात काय कितें दुखताले ते कितल्यो मिलाग्री केल्यो एकाच उतराचेर. थँक्यू जिजस. कोण आपल्या काळजांत तावन आनी ते दोंगरा कडेन त्या प्रॉब्लमा कडेन उलय म्हणटा. काळजान साण दुबाव धरिनासतना तुजे कोणी आपल्या काळजान दुबाव आसा जाल्यार तें काम जावचें ना. दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटात. दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण. तें जातलें म्हणून बावाट धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत. त्या दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो ऊठ. हांगासरलो ऊठ आनी दोरयान वच. तें ताचे सोरी घडटलें. पळय कितें म्हणटा हांगा. दुबाव धरिनासतना तुज्या प्रॉब्लमा कडेन तुज्या दुयेंसा कडेन तूं उलोवशी तें घडटलें. दुबाव धरिनासतना दुबाव धरल्यार जावचें ना. जेम्स 1:6-7 कितें म्हणटा पळय. दुबाव धरता ती मनशां कसली ती. परत हांगा येवया. जेम्स 1:6-7. कितें म्हणटा जाणा सिस्टर. जेम्स 1:6 कितें म्हणटा. बायबल खंय तुजो? बायबल घे मातसो आनी वाच. पूण भावार्थान ती मागूंक जाय. कसलोच दुबाव धरिनासतना. सिस्टर 5 पर्यंत वाचा. पूण हांव ताच्या पयलीं वचतलें. देव दिता ती जानवाय तुमच्या मोदल्या कोणाकूय ना जाल्यार ताणे ती देवा लागीं मागची. कितें मागची? कोणाय कडेन तो जानवाय ना देवाची. कसले हेजी आमकां जानवाय जाय न्हू. तितून तुमचेशी ना. देवाशी आमी मागोवंक जाय. देवा कडेन मागोवंक जाय. हांवें त्या टायमाचेर जानवाय कसली मागली जाणा. गाडी चलोवपाची 2 व्हिलर. आयकलेलें एका भावाक ब्रदर सांगतालो तूं माग जानवाय गाडी चलोवंक. कित्याक तो म्हणलेलो आपणाक आयज जाल्यार फाल्यां व्हरोकूच ना. तेणी पणजे दुसरे दिसा व्हरोकूच ना आनी सायड जालो. मागीर ताका स्क्रिप्चर दिली. तूं माग तुका जानवाय जाय न्हू कसली तूं माग. आनी देव कसो दिता जाल्यार तुका जानवाय मागता तेन्ना गाडी चलोवपाक मागलेलें म्हाका जानवाय दिली तेणी. कोणाच्या उजी तरी दिली म्हाका जानवाय गाडी चलोवपाक. गाडी चलोवंक जाय न्हू म्हाका. 2 व्हिलर चलयता. भिरांतीचे कोणी ती स्क्रिप्चर दिवंक ना तुका. 2 Peter 1:7 कितें म्हणटा. बायबलान पळय. 2 Timothy 1:7 बायबलान पळय कितें म्हणटा तें तुका. भिरांत खंयसून येयली तर म्हाका येताली. येते स्क्रिप्चरानूच गेली. गाडी चलोवंक लागली. मागीर बायबल आमगो. उक्तो जायना मातसो उक्तो करून दी गो तेका.
तुका ती स्क्रिप्चर घे आनी पळय तूं गाडी चलयतली घेवन वयतली 2 Timothy 1:7 उक्तो कित्याक जायना गो थँक्यू जिजस कोणाक भिरांत बीन येता जाल्यार ते स्क्रिप्चर म्हणपाची 2 Timothy 1:7 स्क्रिप्चर बोटांनी न्हू सारकी मॅडिटेट करूंक जाय देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना दिला तो आत्मो मोगान भरता गोठायेन देवान म्हाका आत्मो दिला तो भिरांतीचो न्हू मोगाचो धीर आपदमाणेचो तसलो आत्मो दिला आमकां वाच पळय व्हडल्यान वाच तूं ह्या कानान आयकूंक येवनी For did not give us a spirit of fear. Timothy. Okay, fear. Spirit of power and love and self-control. कितें म्हणटा ना तितलेंच सांग तूं इतलें कितें म्हणटा तुका देव आतां तुका भिरांत दिसता देव तुका कितें सांगता देवान तुका भिरांत For God has not given you Timothy म्हणा fear but God has given you कसलो आत्मो दिला तुका देवा मोगाचो पावर एंड सेल्फ कंट्रोल पावर कळ्ळें तुका पावर मेडिटेट करता देवान म्हाका आत्मो दिला तो भिरांतीन न्हू मोगाचो शक्तीचो आनी आपदबाणेचो आत्मो दिला तुका आनी तेजेरूच हांव गाडी शिकलें तुंय ती चलयतलें फुडें पळया सिस्टर James 1:5 देवा कडेन आमकां कितें जायना न्हू देवा कडेन आमी आमची जानवाळ मागोवंक जायी तो ती ताका दितलो तो तिका दितलो आनी कहो भरपूर कित्याक तो सगल्यांक उदारपणान दिता तो आमकां बरे खोशेन दिता व्हडे खोशेन दिता जेन्ना आमी मागता न्हू तो उदारपणान दिता आमकां सगल्यांक आनी व्हडे खोशयेन दिता तो ती जानवाळ न्हू कसली जानवाळ आमी मागता न्हू तेजेशी तो व्हडे खोशयेन आमकां दिता उदारपणान दिता पूण आमी मागोवंक जाय देवाशी पूण भावार्थान ती मागोवंक जाय देवान आमकां दिल्या म्हणून भावार्थ म्हणजे दिला आमकां भावार्थान मागोवंक जाय देवाक आर्गां दिवंक जाय तुवें ऑलरेडी म्हाका ही जानवाळ गाडी चलोवपाक म्हाका ही जानवाळ तुवें दिल्या म्हाका ही रांदपाक तुवें म्हाका जानवाळ दिल्या म्हाका आनी कितें करूंक जाय जेजू तुका आर्गां दिताय तुवें म्हाका ऑलरेडी ही जानवाळ दिल्याय म्हाका उदारपणान भावार्थान ती मागोवंक जाय कसलोच दुबाव दवरिनासतना दुबाव दोत्ता ती वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दोरयाच्या लारा सारकी कसली ती दोरयान व्हडी हालता जाणा कोणी पळयला बोट त्यो हालता त्यो व्हडे तसलो आमचो भावार्थ हालता दोलता दुबाव दोत्ता पळय तेंचो आनी फुडें कितें सांगता पळय दुबाव दोत्ता ती दुबावान मागणें करता तांकां कितें म्हणटा तो फुडें वाच हय दोशी ओडूंक सोदता होतीर पावलांनी चलून असल्या मनशांनी आपूण मागता ते सर्वेस्परा कडचे आपूण घेतले म्हणून चितूंक फावना जी मनशां दुबावान मागता न्हू देवाशी दितले काय म्हाका जातली काय बरी हांव करतली काय हांव गाडी चलयतली काय अशी तर आमी म्हणटा तर तेणी आपूण चितूंक सुद्दां जायना देवा कडसून कितें बरें येतलें तें समजता दुबावान तर आमी मागणी करता आमी पळयला देव भावार्था वरवींच मानवलेलो जाता आमी पळयला न्हू Hebrew 11:6 बरयला आमी वाचलेल्यो देव आमकां कसो मानवलो जाता भावार्था वरवींच आनी भावार्थानूच मागणी केल्यार देव आमकां मानवतलो आनी दुबावान त्या मनशान म्हणटा तर मागणें करता दुबाव वरवीं तेणी चितूंक भासून जायना कितें आपणाक बरें येतलें म्हणून आतां कितें सांगता Mark 11:23
दुबावान मागणें करीत जाल्यार ते तो दोंगर पडचो ना, ते प्रॉब्लेम तुज्या जिवितांतले सॉल्व जावचे ना दुबावान करीत जाल्यार. आमी एकदां मागणें करता, हांव बरी जाल्यार तुज्या गायनी भुजेसून म्हाजी सगळीं पातकां कुर्साचेर उबारून येल्यार कित्याक हांव पातकाक फाट करूं आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवचें आनी तेज्या गायांनी हांव बरी जाल्यार म्हणून म्हणटा आमी थोडे दीस. मागीर आमकां दुबाव येता न्हू. त्या मनशांनी देवा कडसून बरें कितें येता तें बसून मेळटलें म्हणून तेंच्यांनी विस्वास दवरूंक जायना. समजता? हां. आनी ते जेन्ना आमी भावार्था आनी ते दोंगरा कडेन उलयता, त्या प्रॉब्लमा कडेन उलयता तेन्नाच आमचें कामां ते प्रॉब्लम दर्यान वचून पडटले म्हणटा बायबल सांगता. फक्त भावार्थ आमकां कितलो जावो? थँक्यू जिजस. भावार्थ आमकां कितलो जावो? सांसवां मास्टर सीस दिसता ते इल्लोसो भावार्थ आमचेशी ना दिसता. देव म्हणटा आपणाक त्या भावार्था वरवीं त्या प्रॉब्लमा कडेन उलय, ते सांसवां इतलो भावार्था वरवीं त्या प्रॉब्लमा कडेन उलय आनी ते तुजे आयकतल्यान दर्यान पडटले. आतां आमच्या एका दुयेंसा कडेन आमी कितें करूंक जाय? उलोवंक जाय काय आमी मागणें करूंक जाय? उलयतली कशी आमी? थँक्यू जिजस. आमी उलोवंक जाय म्हणटा भोंवन बसून शिकली ती आतां अधिकार घेवन आनी देवाच्या उतरान आमी उलोवपाक जाय. देवाचें उतर उलोवंक जाय जाल्यार आमकां देवाचें परत उतर शिकचें पडलें न्हू. कितें म्हणटा ब्रदर? शिकचें पडलें न्हू. उलोवंक जाय जाल्यार आमकां शिकोवंक जाय. जाल्यार आमी कितें उलयतलीं? उलय सांगलां न्हू. हां, उलय सांगल्यार आमी कितें उलयतलीं न्हू. हां, ताका लागून आमी देवाचें उतर शिकचें पडटलें तें उलोवपाक लागून. कितें उलोवंक जाय, खंयच्या प्रॉब्लमा कडेन आमी कितें उलोवंक जाय. डॉक्टरा कडेन वयता तेन्ना आमी कसले दुयेंसाक एकूच टॅबलेट दिता, एकूच मेडिसीन दिता? डिफरंट न्हू. ताका लागून आमच्या प्रॉब्लमा कडेन डिफरंट स्क्रिप्चर आहा. आतां आमचें लोन आसा, आतां आमचे कडेन लोन आसा जाल्यार आमी कितें उलयतलीं? आनी आमकां गरज आसा आतां पयशे जाय जाल्यार आमी कितें उलोवंक जाय? फिलिपीन 4:19 शिकचें पडलें न्हू. फिलिपीन 4:19 कितें बरयलेलें आसा काय म्हणून तें कायजान तर घातलां आमी जाल्यार आमी तें उलयतलीं न्हू. आतां जेजूक तायण्यो येयल्यो, जेजू गेलो बायबलान पळयता म्हणून ना कंप्युटरार वयता. तें कायजान देवाचें उतर आसता तेणी रोखडेंच उलयलें, बरयलेलें आसा. मनीस उण्याच वरवीं जियेना पूण देवाचें उतर तोंडासून भायर सरता तें. कित्याक तेज्या भितर तेणी देवाचें उतर बरयलेलें घातलेलें आसा न्हू. ताका लागून गरज आमी देवाचें उतर भितर घालपाचें. तेन्नाच आमकां जशें तायण्यो येतल्यो जेजू गेल्ल्यो तश्यो तेन्ना आमी उलयतल्यो. तायण्यो आमकां हे आमकां कमी, आमकां गरजो आमकां दिश्टी पडटा, हें सगळें कितें तायण्यो आमकां. त्या तायण्यां कडेन आमी उलोवपाक जाय. उलय तुज्या दोंगरा कडेन, जेजू त्या झाडा कडेन उलयलो न्हू तशें आमी उलोवपाक जाय. दुसरी देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हणून भावार्थ दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. कितें तुमी प्रार्थना केला, कितें तुमी त्या दोंगरा कडेन उलयल्यान, तें तुज्या प्रॉब्लमा कडेन उलयल्या भावार्थान तें तुमी सोत माना आनी तें तुमचें जातलें. आतां आमी कितें उलयलां? आमच्या जेजूच्या गायनी बरें जालां. आतां आमी सोत मानूंक जाय न्हू. दूख बसून येयलें हांव जेजूच्या गायनी बरी जाल्या. इवन डॉक्टर रिपोर्ट बसून दाखयलो जाल्यार आमी सोत मानूंक जाय हांव जेजूच्या गायनी बरें जाल्या. मायंड चेंज करपाक जाय आनी तेंच तुजें जातलें. कसलीय मागणी कर, बरें ना म्हणल्यार तेंच तुजें मागणें जातलें न्हू. तेंच सांगता न्हू. कितें प्रार्थना केलाय बरें ना तेंच तुजें जातलें. लॉकडावनान एक भयण आमच्या क्लासीन आनी हांव तिका वळखताली. तिची न्हू सोयरी तिच्या घोवाच्या भावाची भुरगीं भायल्या गांवांत आसली आनी तांकां कोरोना जाल्लो. तिगांयकूय जालो आनी ती रडटाली. ती उतरान बसून आसल्यार रडटाली
आतां तांकां डॉक्टरान कितें तुमी जाणा न्हू रिपोर्ट कितें येतालो तो डॉक्टर कोरोना जालो म्हणटकूच गॅरंटी ना न्हू मरतली तांकां तशेंच हांवें म्हटलें आमी मागणें केलें आनी तिका सांगलें हांवें तुवें कितें मागलां तें घोट धर आनी विजन कर ती गोंयच्या एअरपोर्टार पावली म्हणून आनी कांयच मागणें करूं नाका ती बरी जाली आतां ती बरी जाल्या शिवाय येवची ना न्हू एअरपोर्टार ती बरी जाली म्हणून हांगा चीत आनी फक्त तूं केन्ना तुका फोन येता जेन्ना तुका कोण विचारता तेन्ना तूं म्हण ती आपणे तांकां सारकी इबे येयली गोंयच्या एअरपोर्टार पावली आनी अर्धा दीस राव ती बरी जाली आनी ती येयली गोंयान म्हणून आनी आमचे सवय रावता तूं कितें मागलां तें सोत मान म्हणटा न्हू पयलीं आनी तें तुजें जातलें आनी तशेंच ती करपाक लागली आनी तिका गोंयान येता म्हणून तेंच्यांनी सांगूंक ना पूण तिणें गोंयच्या एअरपोर्टानसून फोटो धाडलो जें कितें ती म्हणटाली न्हू गोंयान एअरपोर्टाचेर पावलो आनी तेणी तिगांयचो फोटो तिका धाडलो म्हाका धाडलेलो पळय गोंयान पावली म्हणून पळयलें न्हू तूं कितें म्हणटाय तें प्रार्थना करता तें सोतमान म्हणटा आनी तें तुजें जातालेंच म्हणटा देव आनी तें तशें जालें ती कितें म्हणटाली न्हू तशेंच जालें ती गोंया एअरपोर्टार पावून तिका फोटो धाडलो बरी जावन आमी जेन्ना कितें मागणें करता न्हू तें सोत मानपाची गरज आसा कितेंय जावं थँक्यू जिजस म्हाजो घोव येवपाचो आसलो आनी तेणी म्हाका जेन्ना तो भायल्या गांवांत आसता तेन्ना सांगलेलें आपूण 5 बॉम्बे पावतलो म्हणून मागीर फोनूच ना सकाळच्या 5 आख्खो दीस फोन ना आनी कितें प्रार्थना ताका मागणें केलें तूं ऑलरेडी घरा पावलो आनी कांय चिंतू नाका तूं घरा पावलो म्हणून जेजूच्या नांवान इतलें सांगलेलें आनी हांव जाणा पावलो म्हणून म्हाका विचारता सगळीं पावलो हांवें म्हणलें हय सकाळच्या 5 पावलो म्हाका फोन ना आनी म्हाका खबरूय ना पूण हांवें मागणें कितें केल्लें पावलो घरा न्हू दुसरे दिसा फाल्यां सकाळीं पावतलो म्हणून पावलो हांवें तें सांगलें पावलो 5 पावलो म्हाका कांय हें ना आनी ते दिसा संडे आसलो आमी वास्कोसून घरा गेले हांव तरी फोन ना सांज जाली फोन ना पूण म्हाका ती घरांची विचारता पावलो काय म्हणून हय पावलो बॉम्बे पावलो आतां फाल्यां सकाळीं पावतलो कितें जेजू कितें म्हणटा तूं कितें मागणें केलां तें प्रार्थना तूं पयलीं विस्वास दवर तूं भावार दवर आनी तें तुजेंच जातलें आनी खरोच सांजचो मागीर रातचो लेट फोन येयलो पावलो म्हणून हांवें म्हटलें हांव जाणा कित्याक आमी मागणें करता न्हू तेजें सोत मानिना आमी रोखडीच आमी ताका लागून म्हणटा न्हू आमी एका दर्यांतलें व्हडें हालता धोलता तसो आमचो भावार्थ जाता जेन्ना आमी मागणें करता न्हू तें जालें म्हाज्या जिवितांत जालें दिसो नाल्यार ना दिसो घडोवन येयलें तेच सांगता तो विस्वास दवर तूं कितें मागणें केलां तें एकली भयण सांगताली तिचे खंय कचरो घेवन व्हरोंक येता न्हू कचरेवाली तेजे चेड्याक एक्सिडंट जाल्लो खंय आनी सिरियस आसलो आतां तिणी म्हणटा आपणें मागणें केल्लें न्हू आतां तिजे कोण शेजारी येता तिका आपूण कशें विचारूंक को आहा तो कित्याक विचारूंक ना म्हणटा म्हाका म्हणटा म्हाज्या मागण्याचेर सारको थीर भावार्थ आसलो तो बरो जावन घरा येयलो म्हणून म्हणटा तिका आपूण विचारूंकूच ना ती दिसता म्हाका विचारूंक काय दिसता पूण म्हाका दिसलें हांव दुबाव धरता गाय म्हाज्या मागण्याचेर 8 दिसांनी तिजे आवय येयली आवयक विचारलें म्हणटा तो बरो जालो बाय घरा हाडलो डिस्चार्ज दिलो पूण आमी कितें करता आमी मागणें करता कसो आसाय गो तूं परत विचारता न्हू आमकां विस्वास आहा आमी कितें मागणें केल्लें ताका आतां आमी कोणाचे खबरेक गेली हॉस्पिटलांत गेली मागणें केलें कसो आसाय गो तो म्हणूं येता आमी काय आमी तेजे भावार धरूंक जाय आमी कितें मागणें केलां तो ऑलरेडी बरो जालो कोणूय तो जावं शेजारी जावं हें जावं तो जावन आमी तो बरो जालो न्हू आमकां न्हू उलय म्हटल्यार तें उलोवपाक जाय इवन ओल्ड टेस्टिमेंटान इजाकेल 37 चॅप्टरान न्हू सांगलां उलय म्हणून आनी भावार्थान मनशाच्या पुता ह्या सुकलेल्या हाडां कडेन उलय म्हणटा सुकलेल्या हाडां कडेन उलय म्हणून सांगता 37 इजाकेल 37 आनी कोणाक सांगता तो मनशाच्या पुताकूच सांगता देव थंय करिना त्या सुकलेल्या झाडाक हाडांक न्हू देव कांय सांगिना देव सांगता त्या मनशाच्या पुताक सांगता तूं उलय त्या हाडां कडेन 37 पळय सिस्टर इजाकेल 37:1 मनशाच्या पुताक ऑर्डर दिता तो कितें म्हणून ते सुकलेल्या हाडां कडेन उलय सुकलेलीं हाडां आसता न्हू
वाचचे वचून वाच पळयलो सगळें सर्वेस्पराचो सिस्टर हात मातशें आयका मातशें आतां कितें म्हणटा तो मायक बरो सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी सर्वेस्परान म्हाका आपल्या आत्म्यान उबारून व्हेलो आनी एका फालक्या मध्ये हाडांनी भरलेल्या सुकलेली हाडांनी भरलेल्या फालक्या मध्ये म्हाका व्हरून दवरलो. आतां देवान एका मनशाच्या इसाकेल म्हणून तो मनीस तेका व्हेलो तेजेर हात पवित्र आत्मा देंवलो आनी तेका व्हेलो आनी आदी लोक कितें करतालो एका फालक्यान भितर हाडां घालतालो मेलेल्या मनशांची आनी थंय व्हरोन तेका उबो केलो आनी तेका आतां कितें सांगता तो पळय ताच्या मोदल्यान सगळ्या ताणें म्हाका तेका भोंवडायलो त्या फालक्याचे जमनीर खूप हाडां आसलीं थंयसरी आनी त्या फालक्यान आख्खी बोललेली सारकी सुकलेली हाडां आसलीं आनी ती सारकी सुकलोली पळय. ताणें म्हाका म्हळें देवान तेका म्हटलें त्या मनशाच्या पुताक म्हटलें पळय सांगतलो मनशाच्या पुता ही हाडां जिवी जावंक शकता काय पळय. आतां देवाक अशी ती हाडांक जीव दिवंक शकतालो न्हू देव पूण देवान न्हू मनशाक हे पृथ्वीचेर पावर दिलेलो आसा. सगळ्या मनशाक हे उलोवप घेवपाक पावर दिलेलो आसा. देव म्हणटा कितें जाणा स्वर्ग आपणाचो ही पृथ्वी देणें दिलेलें आसता आमकां. हे पृथ्वीचें देणें दिलां आमकां मनशाक सगळें उलोवन घेवपाचें. आतां हांगा दाखयता तो मनशाक शक्ती आसा म्हणून देव कांय करिना. देव आतां कितें सांगता मनशाच्या पुता ह्या सुकलेल्या हाडांक जीव येवसो दिसता तुका ह्या सुकलेल्या हाडांक जीव येतलो खो दिसता म्हणटा. आतां तो कितें सांगता पळय हांवें म्हळें तेणी म्हटलें मनशाच्या पुतान तें तूं जाणा देवाक म्हटलें तूं जाणा म्हाका सर्वेस्वरा देवा आनी ताणें म्हाका म्हळें देवान तेका म्हटलें ह्या हाडांचेर संदेश दी म्हणजे त्या हाडां कडेन तूं उलय म्हणटा तो त्या सुकलेल्या हाडां कडेन आतां मनशाच्या पुताक सांगता तूं उलय म्हणटा तूं उलय संदेश दिवन तांकां सांग सुकलेल्या हाडांनो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्वराचें उतर तेच्या उतराक कान दी म्हणटा तो. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें सांगता हांव श्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यान. पूण आतां हो देव तेका सांगता न्हू ही मॅसेज पूण त्या हाडांक कांयच जायना. देव सांगता आतां हे बरयल्लें आहा उतर तें आमच्या जिविनांत बेश्टें काम करचें ना. आतां तेंच उतर तो मनीस उलयता कितें आतां तें पळय तुमचेर हांव शिरांतरां घालतलो तुमचेर मांस वाडोशें करतलो ह्यो देव सांगता तेका अहें उलय म्हणून. आनी तुमकां कात येशी करतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यान आनी हांव सर्वेस्वर म्हूण तुमकां गोमून येतलो. फुडें म्हळें मनशाच्या पुता उलयता तो म्हाका केल्ले आज्ञेक
परमाणे तेका केल्ले आज्ञेन मनशाक आतां केल्ले आज्ञेन परमाणे हांव संदेश दितलो. हांव मनीस तेका संदेश दितलो म्हणटा. दिलो संदेश दिलो. आनी मागीर कितें जाता पळय. हांव संदेश दिता आसतना हांव संदेश दिता आसतना बोबाट जाली खोड जालो आनी हाडां जाग्यार येयली न्हू पळय. हाडांक जोडून आयली. हांवें पळयली आनी ती शिरांतरांनी बोल्लोली म्हाका दिश्टी पडली. तांचेर मांस वाडटाले आनी तांकां कात येताली पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हटलें स्वासाक संदेश दी. राव पळय जेन्ना देवान तेका सांगलेलो संदेश न्हू तेन्ना त्या हाडांक कांयच जावंक नासलें. जाल्लें कांयच जावंक नासलें. जेन्ना तो मनीस उलयता इजाकेल उलयता न्हू ती देवान सांगलेलो संदेश त्या हाडां कडेन उलयता. त्या हाडांचो म्हणटा खडखड आवाज जालो. घड करून आवाज जालो. कित्याक आवाज जालो जाणा. एकी कडेन पांय आसले सुकलेली हाडां ती. एकी कडेन पांय आसलो एकी कडेन हात आसलो एकी कडेन तकली आसली. ती सगळी जाग्यार येताली म्हणून तो आवाज जातालो खडखड जातालो. आनी ती म्हणटा सगळीं येयली हाडां जॉयन जाली. आनी तिणी पळय उलयल्लें न्हू तो संदेश दिल्लो. देवान दितना संदेश दिवंक ना. आतां देवान बायबलान बरयल्लेलें आसा. तेन्ना आमी जेन्ना तो उलयतलीं न्हू तेन्नाच आमच्या जिवितान आमी मिलाग्री पळयतलीं. आतां ह्यो संदेश देवान ताका दिल्लो पूण कांयच जावंक नासलें देव दितना. जेन्ना मनशाचो पूत त्या हाडां कडेन उलोवंक लागलो जें कितें देवान सांगलेलें ती हाडां जाग्यार येतली तेजेर कात येतो करतलो तेजे चिरांतरा ती ताका दिश्टी पडली. जेन्ना मनशाच्या पुतान उलयलें तेन्ना न्हू सिस्टर देवान उलयलें तेन्ना कांयच सांगना. ताका लागून आमी उलोवपाक जायी. ही पदवी आमकां दिलेली आसा मनशाक. इजाकेलान त्या मनशाच्या पुतान जेन्ना तो उलयलें न्हू देवान दिलेलो संदेश तो उलयलो न्हू त्या हाडां कडेन तेन्नाच ती हाडां जॉयन जाली. हातीक हात पांयांक पांय तेजे कात येयली तेजे शिरां येयली ताका दिश्टी पडली म्हणटा. सारकी येता ती जें कितें उलयलें न्हू तें दिश्टी पडलें. तूं घरा वचून तें वाच तुका कळटलें अंडरस्टँडींग आनीक अंडरस्टँडींग तुका दिव आनीक अंडरस्टँडींग. त्या हाडांचेर सारक्यो कात ती हाडां हालता तशी जाली. आनी देव ताका मागीर कितें सांगता तांकां ती सगळो मनीस जालो पूण तांकां सॉयस ना. पण तरी देव ताका सांगता तूंच ताका सांग म्हणून. पळय ब्रीथ. मनशाच्या पुता संदेश दी म्हणटा पळय परत स्वासाक सांग सर्वेस्वर देव अशें सांगता. चारूय वाट्यांनी वारें ये आनी ह्या मेल्लेल्यांच्या स्वास सोड. ताका जिवी जावं दी. ताणें केल्ली आज्ञा परमोणे हांवें संदेश दिलो आनी स्वास ताचे भितर आयलो. जेन्ना मनशाच्या पुतान जेन्ना स्वास सोडलो न्हू आज्ञा दिली वाऱ्या चारूय वाटेनी वच आनी ताका तेन्नाच त्या कुडीन जी कूड मेलेल्या हाडांची जशें देवान सांगलेलें तशेंच शिरां कात येयली आनी भितर ब्रीथ घातलें स्वास तांकां तशेंच जालें. ताणें केल्ले आज्ञे प्रमाणे हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो. ती नव्यान जिवंत जाली आनी आपल्याच पांयांनी उबी रावली. एक व्हड आनी वरिश्ठ फौज. पूण पळय
कितें म्हणटा हे जेन्ना मनशाच्या पुतान उलयली तेन्ना सुकलेल्या हाडां जीव येयलो. तशेंच देवान ताका उलयतना जीव येवंक ना. पळय आं, देवान उलयतना जीव येवंक ना. तशें देवाचें उतर बरयल्लें आसा म्हणून आमकां जीव येतलो न्हू. तें बरयल्लें उतर आमी उलयल्यारूच जीव येतलो. आतां देवान सांगलें त्या मनशाच्या पुताक उलय म्हणून, तेन्नाच त्या हाडांक जीव येयलो न्हू. ती हाडां चलोंक लागली न्हू. चल्ली न्हू हाडां. मनीस जाले मागीर ते आपल्या गांवांनी गेली. अशें आहा ते फुडें. सो तूं तुज्या हाडां कडेन उलोवपाक जाय. तुका आतां वाचतना कितें जातालें? वाचतना तुका कितें जायनासलें? हें आतां वाचतालीं आमी तेन्ना तुजी पांय बीन मुवमेंट जायनासलो? हालताले न्हू. आतां इतलेंच जाल्यार तर तूं आतां तुज्या हाडां कडेन सदांच उलोवचें जाल्यार कितें जातलें? तूं चलोन धांवतलें. आनी तें कसलो करून जेजून तुका हांगा हाडला? शिकपाक. सो आमी जाणा जितलो संदेश बायबलान बरयल्लो आसलो तरी आमकां फायदो ना. जेन्ना आमी ते संदेश काडून आमच्या तोंडासून उलयता तेन्ना आमकां आमचे कुडीन आमच्या दुसऱ्याच्या जिवितान मिलाग्री घडटल्यो. काय बरयल्लें आहा म्हणून घडटलें? आं, बरयल्लें आहा म्हणून घडटलें? जेन्ना हांव तें उतर उलयतली तेन्नाच आमी घडटलें. पयलीं आमी इजाकेल चॅप्टरान कितें जालें तें? हां, चलोन गेली म्हणटा ती. हां, आयकलां न्हू. सुकलेल्या हाडां कडेन आमची हाडां जिवी आसा. प्रेज गॉड. हां, समजता? देव आमकां कितें संदेश दिता तो उलोवपाक जाय. आमी उलोवंक जाय. आमी तोंड उकतें करूंक जाय. जेजून मिलाग्री कश्यो केल्यो? मनांनी. हां, जेजून मिलाग्री कयो उलयलो. उक्तें जा, हात वयर कर, चल उठांनी. उलयलें न्हू. मोन्यांनी कांय जावंक ना. तो आमच्याय जिवितान मोन्यांनी ओगी रावल्यार कांयच जावचें ना. आमी उलोवचें पडटलें देवाचें उतर. ताका लागून आमकां देवाचें उतर शिकचें पडटलें. सदांच आमकां शिकचें पडटलें. जशें आमी स्कुलान वयता बायहार्ट करता तशेंच आमकां हें देवाचें उतरूय बायहार्ट करचें पडटलें. स्कुलान 2-3 म्हयन्यांनी टेस्टिमनी आसता, टेस्टी आसता. पूण आमच्या जिवितान आमकां सदांच टेस्टी येता न्हू एकाय सेकेंडार. ताका लागून आमकां कितली गरज आहा देवाच्या उतराची? कोण सांगतलो कितली गरज आहा आमकां शिकोवन? आं, चड गरज आसा. थँक्यू जिजस. हांव एक टेस्टिमनी सांगता म्हाजीच. आनी हांव हें करता. म्हाका जॉयंटीस जाल्ली पयले एका. म्हाका जेजूची खबर नासली तेन्ना हांव सगळ्यांक कितें सांगूंक वयताली? म्हाका कामीण जाल्या, म्हाका कामीण जाल्या, म्हाका कामीण जाल्या. सगळ्यांक सांगताली म्हाका जॉयंटीस जाल्या. म्हाजी कमी जातली जॉयंटीस? वाडटाली. मागीर म्हाजी हाडां दुखोवंक लागली, मागीर तकली घुंवोवंक लागली, जोर येवपाक लागलो, सगळें जावंक लागलें. कित्याक? म्हाज्या तोंडार कितें आसलें? हें दुयेंसाचें नांव आसलें. तें जिवें जातालें. तो हें पातक जिवें जालें न्हू. पातक नासलें तो हें आमी पातक उलयलें न्हू. कमांडमेंट येयलें तेन्ना आमी उचाल्लें तेन्ना तें जिवें जालें. मेल्लें तें. आतां दुयेंसा पासून खुर्साचेर मेलेलीं आसा. जेजून म्हटलां न्हू, आपूण तुमची पेस पिडा घेवन खुर्सार मेलोलो आसा. पेडा रोग सगळो मेला. तो मेला. आमी जेन्ना उचारता तांकां जीव येता. तो हांव उचारतालीं तेन्ना म्हाज्या दुयेंसाक जीव येतालो. जेन्ना हांव एके सुवातेर देवाचें उतर आयकतना म्हाका कळ्ळें, कोणी तरी सांगलें कोण तरी जॉयंट पेंट आसा ताका फेकोणी मेळटा. हांवें तें आयकलें. पूण घरा येवन म्हाका टेस्ट आसली. दुखतालें म्हाका मातशें केन्ना केन्ना. पूण हांव कितें म्हणलें, जेजू तुवें म्हाका सांगलाय न्हू. तेन्ना म्हाका देवाच्या उतराची वळख नासली. पूण हांव जेजू तूं म्हाजे कडेन उलयलाय न्हू, बरें जालां म्हणून, बरें जालां म्हणून सांगलां न्हू तुवें म्हाका. हांव तेजेरूच रावताली. तेजेरूच फायट केलें. कितेंच वखद घेवंक ना. कित्याक जाणा? तुजें मेडिसीन चालू दवर. कित्याक घेवंक ना? हांव जाणा आसली वखदूय घेवन म्हाका बरें दिसनासलें. सो हांवें तेन्नाच म्हाका कितले टेस्ट जेजू तुवें म्हाका बरें केलां म्हणून तुवें सांगलां. तुवें बरें केलां म्हणून त्या मनशाच्या तोंडासून सांगलां जेजू. आनी हांव सगळ्यांक सांगपाक लागली. कितें जालें म्हाजें? दुयेंस मेलें भितर. बरें जालें. कित्याक आमचे जिबेरूय पावर आसा.
आमच्या उतरांचेर पावर आसा. आमी जे कितें उलयता तें आमी घेता. ते पासत आमी सदांच जेजूक आयकार दिवंक जाय. उतरान आमकां रिगून रावपाक सोयीक दिता आमकां देव. टायम आहा आमकां. टायम ना म्हणून आसा कोणा? सगळ्या वस्तूंक आमकां टायम आसता, पूण देवाच्या उतरा कडेन टायमूच ना म्हणटा आमी. पूण टायम काडपाक जाय. सयतान आमकां टायम दिवचो ना. हें देवाचें उतर शिकल्यार आमी तेज्या तायणेनसून भायर सरतलीं. कळ्ळें? तो आमकां भायर सरोंक दितलो भायर सरोंक? आपल्या हितूंतलो ग्रुपांतलो बरो खेळाडी तो फाटीक लागतलो. तर आमी फोर्स करपाक जाय तितून भायर सरपाक. हें देवाचें उतर घेवनूच भायर सरपाक जाय आमी. थँक्यू जिजस. समजोलें कितें तरी? आं? गांठीक मारून कितें तरी व्हरता? आं? आमची मागणी कशी जावंक जायी? भावार्थाची आनी दुबावची आसल्यार आमी कितेंच आमकां बरें मेळटलें म्हणून चिंतूंक पासून जायना म्हणटा देव. दुबाव जर आसा जाल्यार आमचेशी आमी उलोवंक शिकोवंक जाय. एकदां आमी श्राप सोडले दुयेंसाचो, तो आनी परतें तें झाडाचें फळ कोण खावचो ना, तशेंच कोणूच खावचो ना. ह्या फुडें त्या झाडाचें फळ म्हटल्यार पळय, ह्या फुडें दुयेंस कोणाकूच जावचें ना अशें आमी म्हणपाक जाय. जेजून म्हटलां ती उतरां. थँक्यू जिजस. आमी उबी रावया सगळीं. सुरगीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिन वाचता येशू कोणे पासत पळयतात. मागीर तुका आमी आर्गां दिता, कित्याक तुवें आमकां शिकयलाय. जरी कसलेय दुयेंस पिडा आसल्यार आमी कशें तेचे कडेन कसले प्रॉब्लमा कडेन कशें उलोवपाक जाय आनी कितें जाता आमच्या जिवितान उलयल्यार तें तुवें एग्जाम्पल दिलाय. मनानसून मरता, आपरुटेड जाता. आनी तुवें आमकां भावार्थूय आमकां शिकयल्यार भावार्थ आसल्यारूच आमी तुका मानवलेली जाता. आनी भावार्थ जर आमचेशें आसा जाल्यार देवाच्या उतराची गरज आसा. आनी देवाचें उतर हें आसा तें आयकून आयकून आमकां भावार्थ येता. आनी त्या भावार्था वरवींच आमी बरीं जाता. त्या पासत जेजू बरीं जालेलीं आसा. त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता, दिन वाचता. हे भावार्थून आमकां दिलेल्या पासत. आनी तूं म्हणटाय जेम्सान आमकां सांगता, दुबावाची मागणी जर आमचेशी आसा जाल्यार आमी कितेंच मागात जाल्यार आमकां मेळचें ना. आमी चिंतूंक पासून जावंक ना देवा कडसून आमकां कितें बरें येतलें. तशेंच हे आमच्या प्रॉब्लमा कडेन उलय, दुबाव नासतना भावार्थान उलयल्यार ती वयता आनी दोंगरार वचोन आमचे प्रॉब्लम पासून दर्यान पडटा म्हणून तुका आर्गां दिता. आनी कितें मागलां तें आमकां सोत मान म्हणून सांगलां जेजू. कितें मागलां तें आनी आमी पयलां, आमी पयलींच मागपाक जाय आमकां कितें जाय तें. हो भावा दिसना त्या वस्तूचेर आमी सोत मानता आनी मेवलें म्हणून तुवें आमकां एग्जाम्पल आनी आमचे टेस्टिमनीन हें देवाचें उतर समजयलां आनी सुटावे दिलाय. जशी म्हाका त्या वेळाचेर आमी जायती मागणी करतालीं पूण आमकां कळनासलेलें कितें मागणें करपाक जाय. त्या वेळाचेर तुवें आमकां दाखयलें तें भयणीचें 20 वर्साचें स्पॉन्डेलायज त्याच वेळाचेर 2 मिनटांनी हील जालें. फक्त तुका आर्गां दिवन तेच परी आमी जेन्ना स्टार्ट आमच्या जिवितान आमी त्यो मिलाग्री पयल्यो जेच ते भयणीच्या जिवितान आर्गाचे भेटेन जालें तें आमकां तेंच तूं करूंक लायता. फक्त आर्गां दी. कितलीय सिट्युएशनान कसलेंय सिट्युएशन आमच्या जिवितान आसूं न्ही पूण आमकां आर्गां दिवपाक शिकयता जेजू. आनी तूं आमकां शिकयता आमच्या तोंडार पदवी दिल्या. जें बरयल्लेलें उतर बरोवन नासलेलें आमच्या जिवितान काम जावचें ना. पूण आमी जेन्ना तें बरयल्लेलें उतर आमच्या तोंडानसून उलयतलें तेन्ना आमच्या जिवितान घडटलें. आनी ते इजाकेलाच्या मनशाच्या पुताक तुवें सांगलें ह्या हाडां कडेन सुक्या उलय. आनी तूं जेन्ना मॅसेज दितना कांयच जावंक ना तशें बरयल्लेलें उतर आहा तें कांयच आमच्या जिवितान घडोवन येवचें ना. जेन्ना मनशाच्या पुतान त्या हाडा कडेन उडयलें तेन्ना तशींच शिरांतनां काती स्वास येवचो जालो आनी तो चलोंक लागले. तशेंच आमकांय तूं सांगता हे जिवितान आमी फक्त उलोवपाक जाय देवाच्या उतरां आसा तशेंच आमच्या जिवितान. त्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता. तुवें उतर उलयलाय आनी तूं जेन्ना आसलें तेन्ना प्रिचींग टिचींग आनी हिलींग करतालें तेंच आमी सोत मानता. हांगा जायत्यो पेखोण्योय जाल्या जेजू. भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळयता जायतीं भाव भयणां जे दूख केलेलीं तेंचें दूख गेल्या, तेंचे जायते प्रॉब्लमाची सुटावो जाला, भिरांत गेले जेजू.
म्हणून तुका आर्गायता कित्याक तुवें आमकां कोणाकूच भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, गोटायेचो, बुजवणेचो आनी मोगाचो आनी आप दबाण्याचो आत्मो दिला म्हणून तुका आर्गायता जेजू. ते पासत तुगे शिकोवणे पासत आमी जेन्ना येयल्या ते आमी देवाच्या उतरानूच भरतली म्हणून जेजू आतां ते दिसना आनी आमचो भावार्था वरवीं आमी बरी जाता म्हणून जेजू आनी बरी जावन आमी दुसऱ्यांकूय बरी गोवाय जाता म्हणून आमच्या जिवितान म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता. दिनवासता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन.